मी तुका अर्गां दिन वाचता हे वेळा पासत हे जाग्या पासत जेजू तुका आमी वखाणटा तुका वखाणटा आमकां सगळ्यांक नांवान आपयलेल्या पासत तुका वखाणटा आयचो पयलोच दीस आतां भयणीच्या तोंडान आनी जायते तूं आमकां उलयतलें आमचेशी म्हणटा सायबीण माय म्हणटा जेजू सांगता तें करात हेच जेजू सांगता तेच आमी आयकूंक येयलेलीं आसा हांगा आनी तेच आमी करपाक डिसिजन घेता आनी तूं आमच्या बरोबर आसा म्हणून आमी तुका आर्गां दिता जे आमी कितें निर्णय घेता तुज्या उतरा प्रमाणे आनी तुका जाय तशें आमी चलता तुजें उतर सांगता तें आमी करता तेंच तूं आमच्या वांगडा आनी तेन्नाच तूं म्हणटा जी कोण म्हजें उतर आयकता आनी उतर पाळटा ती म्हजी आवय आनी बाब भयणां त्या पासत जेजू तुवें आमकां वेंचून काडलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता तुवें वेंचून काडून एक शिक्को मारलेल्या पासत आमचेर हे देवाचें उतर एक काम आमकां दिलेल्या पासत परगट करूंक जोण एकल्याक आनी त्या पासत तुका आमी वखाणटा हें आमकां व्हडवीकाय न्हू ही देवाचें उतर परगटूंक पूण तुवें एक आमकां एक कायदो एक काम दिलेल्या पासत तुका वखाणटा हें काम तूं जेन्ना आमी करता तूं आमकां दिसपटो गिरायज आमकां फावो करता तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू तुका आर्गां दिता हे उतर जे परगटणी जाता तितून जायते जाणांक आत्मे साल्वार जाता कित्याक तेका लागून तुवें सांगलां वचात आनी देवाचें उतर परगटात कित्याक सलवासांव येयला तुज्या उतराचें आयकून जोण एकल्याच्या जिवितान जशें एक परगटणी जाता जोण एकल्याच्या भाव भयणाच्या तोंडान जायते जाणांक सलवासांव मेळटा सुटका मेळटा उतरा प्रमाणे आनी स्वतंत्र जाता त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता आतांय पवित्र आत्मो जें उलयतलो तितून आमकां जोण एकल्यांक स्वतंत्र जातलें आनी आमच्या इतलीं वर्सां आमकां जर देवाच्या आमकां जर आन्सर मेळोंक ना क्वेश्चन आमच्या जिवितान आसा ह्या वेळार पवित्र आत्मो तुमच्या सगळ्यांच्या तोंडानसून जेन्ना उलयतलो तेन्ना सगळ्यांक उत्तर मेळटलें आनी स्वतंत्र जातलें म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन हालेलुया 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 इट्स नवी येयला तांकां जिबेचे देणे आसा जिबेचे देणे बाबाक आसा ओके एक जिबेचे देणे म्हणजे एक आमी बापाशी आमच्या सुर्गीच्या बापाशी आमी उलयता कोणाशी उलयता आमी रोसलेल्या देवाची आमी उलयता आनी ही भास जी आमी उलयता न्हू ती कोणाक समजना खंयच्याच मनशाक समजना न्हू म्हणून देवचाराक समजना पूण एक बरी खबर म्हज्या सुर्गीच्या बापाक म्हज्या रोसलेल्या देवाक ती भास कळटा ही भास एक व्हडलें हें न्हू आमकां सगळ्यांक दिलेली आसा देवान एफिशियन 1:3 म्हणटा देवान आमकां सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरलेलें आसा गॉड हॅज ब्लेस अस विथ ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग देवान आमकां सगळ्या देण्यांनी भरलेलें आसा देव आमचो मोगाळ आनी ते एफिशियन 4 म्हणटा बिफोर द फावंडेशन देवान आमकां चोर ही बुनियाद घालच्या पयलीं आमकां देवान ही भास दिलेली आसा म्हणटकूच आमचे जल्माचो हक आसा आमकां बापाशी उलोवपाक हे जिबेचे देणे बापाशी उलोवपाक सगळ्यांक रायट आसा सगळ्यांक न्हू आतां आवय बापाच्या भुरग्यांक सगळीं भुरगीं उलयना आपल्या आवय बापा कडेन काय थोडीच उलयता थोडी उलयना बापाय कडेन अशें आसा ना न्हू तशेंच आमच्या सुर्गीच्या बापा कडेन उलोवपाक सगळ्यांक पृथ्वीचेर जे रोसला तांकां सगळ्यांक रायट आसा सो आमी सगळीं उलोवपाक जाय ना जाल्यार आमी सांगपाक जाय म्हाका हें देणें जाय म्हज्या सुर्गीच्या बापा कडेन उलोवपाक आनी जेन्ना हें उलयतना न्हू आमचे मोतीक कांयच कळना हे मायंडाक न्हू आमच्या कांयच कळना तें आमी चिंतपाचें ना आमी खोशी जावपाची ही जी भास हांव उलयतां म्हज्या सुर्गीच्या बापाक कळटा म्हणून आनी तो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आनी ही भास आमी म्हणटा ही भास पूण एकूण हितून 100 बेनिफीट आसा 100 बरेपण आसा जेन्ना आमी ही विचित भाशेन उलयता तेन्ना
समजता? हे देवाक हायस्ट प्रेज म्हणटा. ही देवाक व्हडल्यान ती व्हडली वखाणी. जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता तेन्ना देवाक व्हडल्यांतली व्हडली वखाणी दिता आमी देवाक. समजता? ही व्हडली वखाणी देवाक. आनी जेन्ना वखाणटा तेन्ना न्हू जायत्यो मिलाग्री जाता. बायबलान पळयलां न्हू आमी शिकलें जेन्ना आमी देवाक वखाणटा तेन्ना कितें जाता आमच्या जिवितान? शांती मेळटा, बोलिकाय मेळटा. जेन्ना वखाणटा तेन्ना देव खूब हाजीर जाता. देव खूब हाजीर जाता. जेन्ना आमी वखाणी दिता तेन्ना देव खूब हाजीर जाता आमच्या मदें. जेन्ना आमी प्रे करता तेन्ना कितें जाता? मागता तेन्ना मागता तेन्ना कितें जाता जाणा? एंजल येवन देवाचें आमकां दिता. कितें बरें? देव खूब आमकां दिलेलें काय एंजलांनी देवाच्या दुतांनी येवन आमकां दिलेलें? खंय मेळटा जाणा? डॅनियल चॅप्टर 9 जेन्ना डॅनियल मागणें करतालो तेन्ना ताका पयलेच फावटी मेवळें, देवान दिलें. मागीर सेकंड टायम तो मागणें करतालो तेन्ना 22 दीस लागले ताका. आनी ते बीन एंजलान हाडून दिले, दुतान हाडून दिले ताका देवान. आमी मागणें करता तेन्ना आमकां दूत हाडून आमचे एंजल आमकां दिले ते हाडून दिता आनी टायमूय लागता. जेन्ना आमी प्रेज एंड वर्शीप देवाक प्रेज करता, देवाक वखाणटा, ही गिफ्ट ऑफ टंग जिबेचे देणे ही विचित भाशा एक व्हडली वखाणी देवाक. हायस्ट प्रेज म्हणटा. एक पॉयंट सांगता, हायस्ट प्रेज. सो आमी जेन्ना वखाणटा तेन्ना जिबेचे देणे आमी एके वाटेन आमच्या स्वर्गीच्या बापा कशें उलयता, एके वाटेन आमी देवाक वखाणी दिता. तेन्ना आमच्या मदें देव येता. आतां बायबलान Acts 16 देवदूताचो इतिहास 16 तेचेर पळयलां आमी न्हू. पावल आनी सिलास कितें करता? तेंच्यांनी कितें केल्लें? एका चेडवाक देवचाराच्या हितूनसून सुटका दिल्ली. बरें काम केल्लें न्हू. हें बरें काम केलें तेन्ना तांकां जेलीन घातले. आमी न्हू आमकां कितें जालें न्हू, हांवें कितलें बरें केलें आनी म्हाका तेणी मोगलाडा दिलें म्हणटा न्हू. म्हणिना आमी तेणी म्हाका अशें केलें, तेणी म्हाका तशें केलें, तेणी म्हाका हें केलें आनी बरें केलें ताका म्हणटा. पूण आतां हांगा हे पावलून आनी सिलासान कितें केल्लें? बरें काम केलें न्हू आनी तांकां जेलीन घातलें. आमी मातशें बरें काम केलें आनी म्हाका कोणी कितें म्हटलें आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता न्हू. बरें काम केलें हांवें आनी म्हाका अशें म्हटलें तशें म्हटलें म्हणून सांगिना. हांवें कितलें बरें केलें अशें म्हणटा न्हू. पण पावल आनी सिलास कितें तरी म्हणटा, जेलीन ते कितें तरी म्हणटा, कंप्लेनां करता, गुणगुणटा ना, ते वखाणी दिता देवाक. कितें वाचता? 16 आमी ते कितें जाता मागीर वाचून पळया तुमी. Acts 16 वाचून पळया, चॅप्टर बरो आसा, कळटा कितें केलां तें. आनी जेन्ना ते वखाणटा देवाक मध्यम रातीक, थंय जेलीन लोक आसलो, आमी भियात येयली आसली न्हू, ते भियाना, ते वखाणी करता. आनी तांकां अशें जेलीन तांकां अशें बेश्टे रुमान वचून घालता तशें ना. तांकां साखळ्यो बांदलेल्यो, साखळ्यांनी तांकां वचोंक जायना म्हणून. हय, कावोक सगळे म्हटल्यार ते कितें करताले? तेंच्यांनी बरें केल्लें. अशी चेडवाक त्या देवचाराच्या हितूनसून सुटका दिलेली, बरें काम केल्लें, पूण ताका जेलीन घातले. आनी आमी जर मातशें कितें केलें आनी आमकां आमचे फॅमिलीन कितें म्हटलें, हय हांकां कितलें बरें केलें, हांकां कितलें बरें केलें जाल्यार कांय फायदो ना म्हणटा न्हू. ना, तें सारकें न्हू. देव कितें म्हणटा आमकां? एफिजन 1 Thessalonians 5:18 कितें म्हणटा आमकां देव? 1 Thessalonians 5:18 कितें म्हणटा आमकां? कितें म्हणटा आमकां देव?
5:18 पयलीं उचेल्लो. सो आमी कितें करता, आमी मातशें कितें जालें, कोणी कितें म्हटलें, कोणी आमकां कितें हें केलें जाल्यार आमी कितें करता, गुणगुणटा. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, तेंकां गुणगुणूंक चान्स आसलो न्हू. आं पूण तेंच्यांनी गुणगुणला, हारगा दिता न्हू. कितें म्हणटा, वॉट एवर हॅपन ऑलवेज बी थँकफूल. दीस इज हाव गॉड वॉन्ट यू टू लिव इन क्रायस्ट जिजस. कितेंय जावं, कितेंय जावं, आमच्या जिवितान कितेंय जावं, आमी कितें करपाक जाय, कितें करूंक जाय, आमी देवाक वखाणी दिवंक जाय. कसलेय परिस्थितीक देवाक आर्गां दिया म्हणटा न्हू. थांबनासतना म्हणटा, ऑलवेज बी फूल ऑफ जॉय, नेवर स्टॉप प्रेयींग. आमकां थांबनासतना मागणें करूंक जाय. आतां आमकां काम ना तर काम ना आमकां. देव म्हणटा थांबनासतना मागणें कर. देव कितें म्हणटा, थांबनासतना मागणें कर. सर आमकां काम ना तर आमी काम करतनाच आमी देवाक वखाणी दिवंक जायी. जायना वखाणी दिवंक रांदतना तुवें म्हाका रांदूंक शिकयलें, बरें मीठ घालूंक शिकयलें, जेजूक आर्गां दिता, कापडां बरी क्लीन करता, तूं म्हाका बरें जमीन म्हाका गोठाय दिल्या सारूत मारूं. आमच्यान देवाक वखाणी दिसपोटी जिवितान दिवंक गावता. पूण आमकां जायना. आमचे मायंड संवसार हितून बोल्लेलें आसा. कांय जाण आमी कितले बोल्लेलें आसा. आतां भयण सांगलें, कांय जाण कितें आहा तें तोंडान भायर सरतलें. जर आमच्या कांय जाण वखाणीचे बोल्लेलें आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कितें जातलें, कितें दिसलें, थँक्यू जिजस. इवन आमी अशी आपाटली बसून जाल्यार थँक्यू जिजस. कित्याक कांय जाण आमचें कितें आसा, वखाणी बोल्लेली आसा, मोग बोल्लेलो आसा. आमी केन्ना टूथपेस्ट पळयला, टूथपेस्ट कितें जाता ती दामल्यार वयल्यान, कितें भायर सरता, मोदी दामल्यार, लास्ट दामल्यार, पांयान दामली जाल्यार. आतां आमच्या काळजान कितें आहा जाल्यार कितें कळटलें, असो डोंगचो मार कितें भायर सरतलें. काळजान कितें आहा ते टूथपेस्टीन पेस्ट आसा म्हणटकूच ती कितें करता, कशी दाम कितें भायर सरता, पेस्ट भायर सरता. आतां आमच्या काळजान कितें आसा तें तोंडान भायर सरतलें म्हणटा न्हू. अशें मातसो दोंगसोच मारला पुरो कितें जातलें, कळटलें न्हू कितें कांय जाण आहा तें. कितें मनशान कांय जाण बोला तें कळोवंक जाय जाल्यार तेंगे एक दोंगसो मारून पळोवंक जाय. न्हू पेस्ट कशी भायर सरता तशें आमच्या काळजान कितें आसा तेंच भायर सरतलें. आमच्या कांय जाण तर वखाणी बोल्ले, आमी वखाणीच करतली न्हू. आतां पावल आनी सिद्धार्थाच्या तोंडान वखाणी आसली, आरे हें कितें मारलें बीन जाल्यार झेलीन घातलें, व्हडलें कितें वखाणी आमी न्हू. ते कोणाक लागून करताले, जेजूक लागून सोंसताले. बरें काम केल्लें. आमी जेन्ना बरें काम करता तेन्ना आमचेर कितें येयलें न्हू, तेन्ना आमी संतोश बरी जावपाक जाय. दुकानां कंप्लेन करूंक जायना. आमी संतोश बरी जावंक जाय. कित्याक देव सांगता न्हू आमकां, एकी कडेन ऑल सर्कमस्टान्सीस, सगळे परिस्थितींत सुखान दुखान आमी देवाक वखाणी दिवंक जाय. ही जेजू क्रिस्ताची खोशी, जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची खोशी. आमच्या जिवितांत जर वखाणी बोल्ले जाल्यार आमी वखाणीच करतली. आनी वखाणी करता तेन्ना देव खूब येता आनी आमचे मागणे आन्सर करता. आतां आमी जिबेचे देणे उलयतना कितें जाता, वखाणी करता आमी देवाक. तेन्ना आमच्या भितर सगळे वीक पॉयंट, आमी कितें सिकनेस पासून आसा जाल्यार जिबेच्या देण्या वरवीं पयस जाता. कित्याक आमी वखाणटा न्हू देवाक. आनी जिबेचे देणे आमी यूज करता तेन्ना रोमन्स 8:26 सांगता आमकां, आमी कितें जाता ना, आमच्या पासत कोण विनंती करता, आमचो पवित्र आत्मो विनंती करता. जेन्ना आमकां मागणें कर, जायते सुवातेर आमकां मागणें करूंक कळना न्हू. एकदां
दुखी बरी जाता आमकां मागणें करूंक जायना तेन्ना आमी जिबेचे देणे उलोवपाक जाय. कितें जाता पळोवया. ऑल्सो द स्पिरीट हेल्प अस. वी आर व्हेरी वीक बट द स्पिरीट हेल्प अस विथ आवर विकनेस. आमी जेन्ना वीक खंय आसता आमची ओस्कोता येयन आमी ओस्कोत जाता न्हू आनी आमकां कळना मागणें करूं. सगळो कुछ जाता आमचे कडेन मागणें करूं आमी ओस्कोत जाता न्हू तेन्ना त्या विकनेसान विथ आवर विकनेस वी डू नॉट नो हाव टू प्रे एज वी शूड बट द स्पिरीट हिमसेल्फ स्पीक टू गॉड फॉर अस. कितें म्हणटा आमकां जेन्ना मागणें करूंक कळना न्हू आमकां मागणें करूंक कळना न्हू तेन्ना आमी जिबेच्या ध्यानान उलयता तेन्ना न्हू हो पवित्र आत्मो बापा कडेन उलयता. बापा कडेन तुज्या वसत विनंती करता तुज्या बापा कडेन स्पीक टू फॉर गॉड. ही बॅग्स फॉर अस. हांगा बरें बॅग्स म्हणजे आमच्या वसत भीक मागता तो पवित्र आत्मो. आमच्या वसत आमकां जेन्ना कितें जाय आमकां एकदां कळना कितें मागोंक जाय तेन्ना हो पवित्र आत्मा आमकां जिबेचे देणे उलयता तेन्ना तो हेल्प करता. beg us for us, speaking to him with feeling to deep forward. म्हणजे फिलींग सारको दुखी बरीच जाता पवित्र आत्म्यान आमच्या बसत विनंती करता. बरी खबर न्हू. हां सो आमकां सगळ्यांक जिबेचे देणे आसा आमी ते एक्टिवेट करूंक जाय. जशें मोबायलान वॉट्सएप दुसरे एप आसा आमी ते एक्टिवेट करता तेन्नाच आमच्या मोबायलार येता न्हू काय पयलींच येता नेव आसतना आसता सगळें आमकां एक्टिवेट करचें पडटा न्हू डावनलोड करचें पडटा. तशेंच आमकां हे जिबेचे देणे डावनलोड करचें पडटा. व्हेरी इजी. हांव जाल्यार सांगता कित्याक एक ल्हान भुरगें कशें उलयता आपल्या आवय बापाय कडेन एक वर्साचें आपा बापा कितें म्हणटा आनी आवय कळटा बापायकूय कळटा. तशेंच आमी जेन्ना उबी रावता आनी जिबेचे देणे आपा 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 करता पवित्र आत्मो कंट्रोल करता आनी ती भास बापाक कळटा. समजता. एक पवित्र हे देणे आमकां हे पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी भावार दवरता न्हू हे देणे आमकां रोखडेच मेळटा. जायती भाव भयणांच्या हितून म्हणजे समजोणी ना न्हू. ओसिया 4:6 म्हणटा देवाची उतराची समजोणी ना म्हणून आमी सांडलेली आसा. थोडी म्हणटा कितें जाणां ही जिबेचे देणे ना थोडी म्हणटा जिबेचे देणे आमकां न्हू व्हडले व्हडले तांकांच ते जिबेचे देणे. पूण बायबल सांगता आमकां मार्क 16:17 पयलीं भावार दवरता ती देवचार काडटली मागीर तांकां जिबेचे विचित भाशा उलयतली. आं भावार दवरता तेचे कडेन न्हू. हां पूण हे देणे सगळ्यांक आसा न्हू सगळ्यांक आसा अमकेच स्पेशल पर्सन ना. आनी हें बायबलान बरयल्लें आसा. केन्ना हे पयलींच देणे केन्ना आयले ना पेंटाकस दिसा 40 दिसांनी न्हू 50व्या दिसा न्हू 50व्या दिसा कितें जालें पवित्र आत्मो देंवलो आनी उज्या भाशेन उज्या भाशेन जिबो कश्यो देंवल्या आनी सगळे विचित भाशान उलोवंक लागले आनी पवित्र आत्म्यान बरो हे पवित्र आत्म्याचे देणे. आनी हे बायबलान आसा. शीस उलोवंक लागले. शीस उलोवले जाल्यार आमकांय उलोवपाक जाय न्हू बापाशी आमच्या. आं सो सगळीं कोणाक ना तेंच्यांनी एक्टिवेट करपाक जाय आनी देवा कडेन उलोवपाक जाय. आनी देवचार कन्फ्यूज जाता जेन्ना आमी भास उलयता तेन्ना न्हू देवचार कन्फ्यूज जाता. तेज्यो मांडण्यो सगळ्यो पिसडून पडटा. तेजे प्लान आसा ते पिसडून पडटा. हांगा थंय भोंवता तो. केन्नाय आमी आतां जर सपोज आमी कन्नड उलयली आनी हांगा आहा ते कितें करतली कितलो वगत बसतली. आं कोणाक कळना न्हू बस ती उडोवन वयतली न्हू जेमेतली वायतली. तसोच जेन्ना आमी बापाशी उलयता तेन्ना देवचार असोच कन्फ्यूज जाता वाजता आनी उठोवन चलता. सो ही आमची जल्म बर्थ रायट जल्म हक म्हणटा न्हू बर्थ रायट आमची जिबेचे देणे. जोण एकल्याक जी कोण भावार दवरता तेंच्यांनी बापाशी उलोवंकूच जाय.
आमकां खबर ना म्हणटूक आमी इतली वर्सां उलोवंक ना न्हू. म्हाका न्हू फर्स्ट पोटा गेली तेन्ना जिबेचे देणे मेळ्ळा, पूण म्हाका ही समजोणी ना ही कितें करपाची ती. आसा कोणी विचारलें जिबेचे ना आतूर करता, पूण खबरूच ना ही कितें भास आनी कितें करूंक जाय ती खबरूच ना आमकां. म्हाका जाल्यार कांयच खबर ना. म्हाका न्हू मातशें सारकें फूल अंडरस्टँडींग जेन्ना फोंड्या रिट्रीट स्टार्ट जाला पळय तेन्ना गावलें. फूल अंडरस्टँडींग अशें जिबेचे देण्याची. तेन्नाच्यान जिबेचे देणे कंटिन्यू. पयलीं केन्ना केन्नाय मागण्यांक गेले उलयली, घरा कडेन केन्ना मागण्यांक मातशी उलयली, पूण समजुणी ना ही बापाशी उलयता म्हणून आमी. आनी व्हडल्यांतले व्हडले देणे हे देवाक आमी वखाणी दिता म्हणून कांय खबर ना. जेन्ना खबर कळ्ळी तेन्ना आमी आमकांच धरूंक ना, आमी रोखडीच दुसऱ्यांक सांगूंक लागली ही उलोवया बापाचें हें बापाशें उलोवपाचें देणें हें आनी फुकट आमकां मेळलेलें आमी उलोवया. जेन्ना समजुणी मेवळी तेन्ना समजता हे जिबेचे देणे. आयचे आमचे टॉपीक पळोवया. आमी कितें घेवन येयले हांगा? कितें घेवन येयले आमी? कितें तरी घेवन येवंक जाय म्हणटा न्हू बायबल आमकां. कितें घेवन येवंक जाय? कितें घेवन येवंक जाय? आमी ल्हानपणांत आमकां कितें सांगताले? फुलां, वाती. आमी वयताली न्हू. तुमी वचनासल्यान? हांव वयताली मम्मी वांगडा मातशी. कित्याक तेन्ना समजोनी नासली देव कसो मानवता. आमकां समजतालें आमी वाती लायल्यार फुलां हें बरें आमच्या काळजाचें हें सगळें, पूण आमकां बायबल कितें सांगता? हेब्रू 11:6. हेब्रू 11:6 कितें म्हणटा आमकां? कितें जाय आमकां देवाशी येतल्यांनी घेवन? कितें घेवंक आमी येवंक जाय? कितें घेवन येवंक जाय? विथआउट फेथ नो वन कॅन प्लीज गॉड. कितें म्हणटा? विथआउट फेथ भावार्था विने कोणूच देवाक मानवलेली जायना. कितें म्हणटा? Without faith, no one can please God. Who have come to God must believe that He is real and that He reward those who are sincerely try to find Him. कितें म्हणटा? कोणी देवाशी येताल्यानी न्हू एक भावाक धरूंक जायो. बिलीव दॅट इज रियल. देव जीव आसा आनी आमच्या मदीं हाजीर आसा आनी तो आमकां इनाम दितलो. कोण तेका? सगळ्या काळजान सोदता तेका. कितें घेवन येवंक जाय आमी येताना देवाशी? फक्त भावार्थ. आतां ही भावार्थ म्हणजे वस्त कितें? दिसना त्या वस्तूचें सोत मानप. एक वस्त न्हू, एक वस्त. वस्त भावार्थ म्हणजे एक वस्त आनी ती दिसना आमकां. वॉट इज फेथ म्हटल्यार दिसना त्या वस्तूचे सोत मानप. हेब्रू 11:1 वॉट इज फेथ? भावार्थ म्हणजे कितें? एविडन्स. ब्रदर 11:1 हेब्रू 11:1 faith is what makes real the things we hope. It is proof of what we cannot see. एक फेथ म्हणजे कितें? एक वस्त दिसना आनी ती रियल सारकी आसा. एक वस्त दिसना पूण आमी सोत मानता म्हणजे तो भावार्थ. हांगा जेजू हाजीर आसा. हांगा जेजू हाजीर आसा. तो आमच्या मदीं भोंवता. खरें? जेजू हाजीर आसा. कळ्ळें कळटा तुमकां? जेजू हाजीर आसा म्हणून हांगा देवाच्या उतरान बरयलां. दिश्टी पडटा?
जेजू हांगा हाजी भोंवता आमच्या मदीं आसा तो दिश्टी पडटा, पूण उतरान सांगता न्हू तो दोगां तेगा मदेगात हांव हाजीर आसा. आमी खूब जाणां आसा आनी हांगा तो हाजीर आसा, उतरान आसा, पूण आमकां हो दिश्टी पडना. पूण आमी सोद मानता जेजू हांगा हाजीर आसा म्हणून. सोद मानता न्हू, तोच भावार्थ. आनी भावार्थ कसो येता आमकां? रोमन्स 10:17 म्हणटा देवाचें उतर आयकून, एकदांच आयकून न्हू, आयकून आयकून भावार्थ येता आमकां. आमकां भावार्थ आसूंक जाय जाल्यार आमचें कितें आसूंक जाय? देवाचें उतर आसूंक जाय. सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द गुड न्यूज, and people hear the good news when someone tell them about Christ. केन्ना आमी देवाचें उतर आयकतली? कोण तरी प्रीच केलें, कोण तरी सांगलें तूं जेजूच्या गायांनी बरें जाला म्हूण आनी तूं बरें जालें. पूण तें जेजूच्या गायांनी बरें जालां हें उतर दिश्टी पडटा ना, पूण तें स्वत मानता. कोणी तरी सांगलें आनी तें देवाचें उतर तेका आयकलें आनी तो भावार्थ वाडलो न्हू. म्हणटा सो द फेथ कम बाय हियरिंग and hearing by the word of God. दोन आसा न्हू, एकदांच आमी वाचले न्हू, वाचला हांवें एकदां बायबल. म्हणिना लोक बायबल वाचला हांवें. भावार्थ येतलो? भावार्थ म्हणटा परते परते वाचून देवाचें उतर तुका भावार्थ येता. सो आमी आतां हांगा कंटिन्यू येवपाक जाय. कितें जाता हांगा? देवाच्या उतराची पोरगोटणी जाता, देवाचें उतर कानार पडटा आनी तें आयकूंक येता परत परत, आनी तेन्ना आमच्या जिवितान भावार्थ येता न्हू. भावार्थ म्हणजे सिंपल दिसनाच्या वस्तूचें स्वत मानप. जे कितें बरयलेलें आसा न्हू बायबलान, जे कितें बरोवन दवरलेलें आसा तें दिश्टी पडना, पूण आमी तेजेर भावार्थ दवरता, तोच भावार्थ. एक्चुअली न्हू देवाशी आतां जेजू कडेन येता तांकां फक्त भावार्थ जावो. आमी व्हडलें व्हडलें प्रवचन करता, आमी व्हडलें व्हडलें सांग, पूण बायबल सांगता फक्त भावार्थ. हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. देव जेजू म्हणटा बायबलान तुजे कडेन भावार्थूच आसूंक जायो. कितलो भावार्थ आसूंक जायो? सासवाच्या बिया इतलो भावार्थ आसूंक जाय आमचे कडेन. व्हडलो न्हू? सासवाची बिये ती व्हडली न्हू? ती दिश्टी पासून हाती धरल्यार पासून पडली सकयल जमडी तुका दिसची ना. ना दिसता? पूण देव आमकां म्हणटा इतलोच भावार्थ जावो आमकां. सासवा इतलो म्हणजे सारको कमी भावार्थ जावो, तोच आमचेशी भावार्थ ना. सासवा इतलोच. बायबल कितें सांगता? तुज्या मागण्या वरवीं तूं बरें जालें, तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें. आनी तो भावार्थ सासवा इतलो, सासवाच्या कोण्या इतलो न्हू. इतलो भावार्थ जावो आमकां कितें जाय जाल्यार देवा कडसून जेजू कडसून कितें बरयल्लें उतराचेर आमकां घेवंक जाय जाल्यार आमकां फक्त सासवा इतलो भावार्थ जावो. समजता? आनी देव म्हणटा आमकां तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें ना, तुज्याच भावार्था वरवीं. हो भावार्थ दिवपाक आमचे कडेन कितलीं उतरां आसूंक जाय. हो भावार्थ दिवच्याक आमचे कडेन कितलीं उतरां आसूंक जाय. कितलीं आसूंक जाय? एकूच. हय. मॅथ्यू 8:5 कितें म्हणटा? एक सतपती मॅथ्यू 8:5 सतपतीचे कडेन येयलो जाणा, रोमन्स ऑफिसर म्हणटा न्ही ताका. तो येयलो, तो कितें म्हणटा जेजूक कितलीं उतरां उलय.
म्हणजे जेजूय आमकां कितें सांगता कितली उतरावले आ the faith of centurions. And when Jesus was entered into the Capernaum, there he came unto him centurions beseeching him and saying, Lord, my servant live at home sick of palsy, grievously tormented. तेजो चाकोर बरो ना म्हणटा आरेन आनी मरणांक आसा. कोण आतां सेंच्युरियन्स म्हणजे व्हडलो पोजिशन पळय. तो आपल्या चाकराक लागून जेजूशी येता. आमी कितें म्हणटली आसली आरे मागण्यांक चल्ले तूं आनी ती फॅमिलीक सांगता तूं घेवन वच गो तेका. आमी वयतली आसली हा वो एका पोजिशन आसा. तो फुडें सांगता आपूण एक ऑफिसर म्हणटा आपल्या सकयल मनीस आसा म्हणजे हो पोजिशन आसा एका. तो आपणाचें पोजिशन घेवन बसता. तो एका सर्वंटाक लागून एक चाकराक लागून जेजूशी येता. आमी कितलीं जाणां तर आमच्या सर्वंटाक आमच्या एका लागून येता जेजूशी घेवन. तांकां सांगता तूं चल गो अमके कडेन रिटेट जाता चल तुज्या घोवाक तुज्या बापायक घेवन न्हू. आमी वयतली आसली आमी जेजूशी येता हा. Jesus said to him, I will come and heal him. जेजू म्हणटा तेका हांव येता आनी तेका पेखोडी दिता. कितली बरी खबर न्हू. जेजू येता म्हणटा न्हू. जेजू येता म्हणटा आनी तो कितें म्हणटा पळय. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that those shoulders should come under my roofs, but speak the word only. Speak the word only, and my servant shall be healed. कितली उतरां म्हणटा तो. एकूच उतर उलय म्हाजो चाकर थंय बरो जालो. आपणाच्या घरा येवपाक तूं फावो न्हू म्हणटा. कितलो ल्हान जाता न्हू तो जेजू मुखार. फावो न्हू म्हणटा म्हाज्या घरा येवपाक तूं. पूण तूं ह्या जाग्याचेर खंय उबो आसा थंय एकूच उतर उलय. कितली उतरां उलय आख्खो बायबल. आतां आमी म्हणटा कितें जाणा हांव शिकोवंक ना न्हू. कितें गरज आसा एकूच उतर न्हू. आख्खो बायबल शिकोवंक जावो. आमी कितें म्हणटा हांव शिकोवंक ना न्हू म्हाका वाचूंक येना न्हू. हांगा जेजू सेंच्युरियन जेजू कितें सांगता एकूच उतर उलय म्हाजो चाकर थंय बरो जातलो. आमकां कितलीं उतरां जायी शिकोवपाक हा. कितलीं उतरां जायी शिकोवंक जाय. कोणी शिकयल्यार आमकां गावना. एकूच उतर कळटा न्हू. म्हूण गे तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हणीच राखो दीस. एक उतर पुरो न्हू भावार्थ येवपाक आनी त्या भावार्था वरवीं आमकां बरी जावपाक. जेजू म्हणून तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें म्हणपाक हा. कित्याक म्हणटा तो पळोवया मागीर. For I am man under authority, having a soldier under me, and I say this man go and he goes, and another come and he comes, and to my servant do this and he do it. कितें म्हणटा तो आपणाच्या सकयल कामाक मनीस आसा. कोण आसा मनीस आसा कामाक. तांकां जर हांव सांगीत हांगा यो हांगा येता थंय वच थंय वयता आनी ते म्हाजें आयकता. तो जेजूक सारको वळखतालो. आमी जेजूक सारकी वळखता. तो सारको जेजूक वळखतालो कित्याक तो एक ऑथॉरिटी. म्हाका जशी ऑथॉरिटी आसा ताका तशी ऑथॉरिटी आसा. तो जर एकूच उतर उलय तेजे एंचर आसा ताका खबर आसली ताका तो सगळें काम करतलो म्हणून. आमकां आजुनूय जेजूचेर इतलें कळलेलें आसा. जेजू ऑथॉरिटी आसा म्हणजे जेजूक ताका खबर आसली. तो आपणा वचून म्हणटा पळय हांव जर अशें करूं शकता. हांव जर म्हाज्या चाकरांक सांगूं शकता तूं चल
आनी तो वयता यो म्हटल्यार येता. जर हांव मनीस करता जाल्यार जेजूचे वांगडा कितले आसा ते करचे ना म्हणून तो ताका जेजूक सांगता. आनी मागीर म्हणटा तो चल म्हणटा न्हू. मागीर कितें म्हणटा पळया 10 ब्रदर 10. When Jesus heard it, he marvels, and he said to them that follow, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not Israel. कितें म्हणटा तो असो हे जाता तो मार्वल म्हणजे आश्चर्य जाता म्हणजे सारको थडकाता. आवय असलो बाबाच म्हणटा आपण इस्रायल पडचेन पळोवंक ना. हो इस्रायल वेचून काडलेलो मनीस नासलो, इस्रायलाचो राजू आसलो म्हणून तो म्हणटा इस्रायल पडचेन पयलीं वेचून काडलेली. असलो बाबाच आपण पळोवंक ना म्हणटा. तो बाबाच उलयतालो दिसतालो बाबार तो उलयतालो तो ती हॉटेली दिसताली हे उतर हांगा उरल्यार तो बरो जातलो दिसतालें ना. पूण तो कितें उलयता बाबार ताका लागून म्हणटा देव म्हाका तुमी मानवलेली जाता फक्त बाबार्थान. देव म्हणटा विथआउट फेथ वी कॅनॉट प्लीज हिम. आमी देवाक तर प्लीज करूंक जाय, देवाक मानवलेली जावंक जाय जाल्यार असलो बाबार्थ आमी उलोवपाक जाय. आतां हो सेंच्युरीज देवाक मानवलेलो जालो, जेजूक मानवलेलो जालो म्हणून तो म्हणटा न्हू सो ग्रेट फेथ आपण म्हणटा मेळोंक ना म्हणटा आपणाक इस्रायला भितर इतलो मानवलेलो असलो फेथ दिसना त्या वस्तूचेर तो सोत मानतालो तसले आमी तो दिसनाच्या वस्तूचेर सोत मानता. हो बाबार्थ तोच बाबार्थाक देव मानवलेलो जाता जेजू. And I say unto you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of God. खूब जाण येताले म्हणटा साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आनी ते बसतले म्हणटा अब्राहमा इजाक आनी जेकब पयलींचे तेंचे किंगडम ऑफ गॉड. फुडें पळोवया ब्रदर 12. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. एक ह्या आसतलें म्हणटा रडणे थंय भुरगीं देवाच्या राज्यान shall weeping and ते दांत किडणे आसतले म्हणटा थंय. And Jesus said unto the centurions, go the way, and you shall as believe. So it is done unto you. And his servant was ill in the same hour. जेजून तेका म्हटलें कितें सांगलें तेका चल तुजो सर्वंट बरो जाला आनी तो बरो जालो. त्याच वेळार बरो जालो न्हू जेन्ना जेजून उलयलो त्याच वेळार. आमकां थोडी कितें म्हणटा तुमी घराच येवंक जायी तेन्नाच बरी जातली. आमकां सांगता घराच यो पूण हांगा सेंच्युरी कित्याक म्हणटा आमकां जेजूचो पावर खबर ना. आमी जेजूक वळखोंक ना. जेजू एका जाग्यार रावन तो उलोवन तेजो चाकर दुसऱ्या वाड्यार अशें म्हणजे बरो जाता जाल्यार आमकां इतलो भावार्थ ना. म्हणून आमी म्हणटा तुमी हांगाच येवंक जाय, तुमी घराच येवंक जाय, तुमी हेच करूंक जाय तेच करूंक जाय म्हणटा न्हू. आतां हे सेंच्युरेक जेजू येता म्हणटालो पूण कितें म्हणटालो आपूण येता तुज्या वांगडा पूण तो नाका म्हणटा. आनी आमकां कितलीं उतरां जायी एकूच उतर जाय आमकां जेजूचो भावार्थ येवच्या खातीर. एकूच उतर जाय न्हू भावार्थ येवंक आनी त्याच भावार्था वयल्यान आमी बरी जाता.
की एकूच उतर उलय उलय तो भावार्थ येता आनी त्याच भावार्था वरवीं आमी बरी जाता. म्हणून आमकां एक एविडन्स कितें जाय, एक प्रूफ जावो देवाचें उतर. भावार्थ येवंक जाय जाल्यार आमचेशी कितें जाय आमकां? आं हेकूच उतर जाय. ओल्ड टेस्टिमेंटान अब्रामाक कितली उतरां घेवन जियेलो? अब्राम ओल्ड टेस्टिमेंट कितले उतरां घेवन जियेलो आनी तो भावार्थाचो बापूय जालो. कितली उतराचेर आख्या बायबल? एकूच उतर घेवन तो जियेलो आनी देवाक मानवलेलो जालो आनी ताका आतां वळखता कसो? भावार्थाचो बापूय म्हणून. कितली उतरां घेतलेली म्हणटाली? एकूच उतर न्हू. 75 वर्सांचो आसतना ताका एक बसवणी दिल्ली. कितें बसवणी? तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो. तो उलयतालो ते एकूच उतर. पूण एकूच उतर उलयल्यार ताका कितली घोटाय मेळटाली जाणा? एकूच उतर उलयता ताका घोटाय नासली. तूं एकूच उतर उलय, तुज्या जिवितान कितले बेखोवणी कितली तुका घोटाय मेळटा पळय. आतां अब्राम जाणटे पिरायेर बसून त्या उतराचेर ताका खात्री आहा म्हणटा तो. ताका भिरांत ना. तेजी बायलेचो कुसो मेलोलो आसा. ताका 100 वर्सां म्हणजे ताका पळय कितें जातालें तें चलोंक जाता सारकें. पूण तो एकूच उतर उलयतालो न्हू. एकूच उतर ताका आयकतालो न्हू तो. ताका ती घोटाय येताली. तेजी भिरांत पयस वयताली ताका चलोंक. ताका सगळें आपले दिसना ते वस्तूचेर सोत मानू. आपले बायलेक कुसो मेलोलो आसलो म्हणटा तो. बायबल सांगता. पळोवया आमी रोमन्स 4, 17, 18, 19 पळोवया. अब्रामा एका उतराचेर ताका कितली घोटाय मेळ्ळी ती. एका उतराचेर आनी आमी एकाच उतर उलय जाल्यार आमकां कितली घोटाय मेळोंक जाय न्हू. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. मेळोंक जाय न्हू. पळोवया. As is written, I have made thee a father of many nations. Before him whom ye believe, even God who quickens the dead and come those things which be not as true they were. कितें म्हणटा? बरयल्लेलें आसा म्हणटा न्हू. आपणाक देवान खूब राष्ट्राचो बापूय केलेलो आसा आनी तो सोत मानता. आनी तो कितें म्हणटा? देव क्विकन्स द डेड, मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना तेवोस आसाच्यो कोत्ता. कोण? देव. आनी त्यो बासावणी ताका 75 वर्साचो आसतना ही बासावणी दिल्ली. 25 वर्सां सुद्दां तो एकूच बासावणी घेवन जियेतालो आनी ताजो भावार्थ वाडटालो. ताका लागून ताका म्हणटा भावार्थाचो बापूय. तो भावार्थान देवाक मानलेलो एकाच बासावणेचेर. Who against hope believe in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken. Brother, where? So shall thy seed. आता पळयतो ते उतराचे सोत मानता आनी आशा दवरता म्हणटा. तो आपूण एक बापाचे एक खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो. जे कितें उतर उलयल्लें पळय तेच. अँड बींग नॉट वीक इन फेथ. आनी तो एक तेजो भावार्थ असो हालोंक ना दोलोंक ना. 100 वर्साच्या पिरायेर बसून कित्याक तेजो भावार्थ हालोंक ना दोलोंक ना? कित्याक तो बासावणी तो उलयतालो न्हू, आयकतालो न्हू ती बासावणी. ताका लागून तेजो भावार्थ वीकन न्हू, वीक इन फेथ म्हणटा तो. तेजो भावार्थ हालोंक ना दोलोंक ना. कित्याक? हे ते बासावणेचेर तो उलयतालो. आमी एक बासावणी तो उलय जाल्यार आमचो भावार्थ हालचो ना दोलचो ना. देवाचेर चीर रावतलो. आमी एकूच बासावणी उलयत जाल्यार. आतां ते कितली ताका घोटाय मेळटाली पयल्या एकाच बासावणेचेर तेजो भावार्थ गोड जातालो. ताका कोण कितें म्हणचो ना म्हणना. ताका म्हणचो ना कोण.
तेजो भावार्थ आलो ना दोळो ना कोणी कितें म्हटल्यार कित्याक तो देवा 75 आनी 25 वर्सां एकूच भासांनी उलयत आसलो. तेजो तो भावार्थ गोड जातालो. ताका म्हणटालो कोणी आरे ओ म्हातारपणान बापूय आपूण बापूय म्हणटा खूब वर्साचो 100 वर्साचे बायलेक पयले तुजे म्हणचो ना संवसारान. आतांच आसा तो हो लोक पयलीं लोक आसलो तोच म्हणटालो पूण तेजो भावार्थ हालो नासलो दोळो नासलो खंय 100 वर्साच्या पिरायेर. कित्याक हे देवाचें उतर जो एकूच उलयतालो त्या उतराची ताका घोटाळ मेळटाली. He considered not his own body now dead, but when he was above 100 years old, neither at the deadness of Sarah's womb. पळय म्हणटा तेजो भावार्थ तेजी कूड मेलेली म्हणटा. ताका तो मेलेले कुडीचेर बसून ताका पळोवंक ना, तेजो भावार्थ हालो ना दोळो ना, इवन तेजे बायलेचो कुशो मेलेलो म्हणटा. डेडनेस ऑफ सारास वूम. तरी तेजो भावार्थ हालो ना दोळो ना कित्याक तो देवाचें उतर एकूच बासावणी घेवन जियेतालो. आमकां देव म्हणटा एकूच बासावणी घेवन जिये म्हणटा न्हू. ते बासावणेचेर आमकां कितलें बरेपण मेळटा तें पळय म्हणटा. आतां हाका कितलें बरेपण मेळटालें. जाणटेपण येयल्ले लोक कितें म्हणटा कांय ना आनी ताका कूड मेले ताका दिश्टी पडनासली. तो भावार्थान इतलो भरलेलो एकेच बासावणेचेर न्हू. हां हांवें म्हणटा कितली मागणी केली हांवें. आयकलां कोण म्हणटा ना कितली मागणी केली हांवें, कितली देवाचें उतर उलयलें म्हाका कांयच मेळोंक ना. अब्रामान म्हणटा 100 वर्साच्या पिरायेर हां तेजो भावार्थ आलोंक ना. आमी खूब आयकता कितली मागणी केली पुरो गो मागणी खूब मागणी केली हांवें. पूण देवाक जाय तसली मागणी केली आमी. देवाक मानवता तसली मागणी केल्या. देव म्हणटा आपूण मानवता फक्त भावार्थान. भावार्थाची मागणी केल्या आमी का आमची मन एकी कडेन आनी ओठांनी आमी वखाणटा. कसली मागणी आमी केल्या. आं भावार्थ नासलेली मागणी केल्या आनी आमी देवाक शिंगता. देव आमची मागणी आयकना. देव तेजी मागणी आयकता हेजी मागणी आयकता. देव आमच्यो पार्शालिटी करिना. देव कोणाकूच हें करिना. हो तो कोण देव एकेच नजरेन पळयता सगळ्यांक. एकेच नजरेन भुरग्यांक पळयता सगळे. आपल्या बापूय तसो आमचो सर्गीचो बाप पळयता. तो पार्शालिटी करिना. हेजी मागणी तेजी मागणी आयकना. तो सगळ्यांक एकेच नजरेन पळयता आनी सगळ्यांची मागणी आयकता. पूण आमकां तो म्हणटा एकूच जाय तेजें एकूच कंडिशन कितें आहा भावार्थ जायो. मागण्यान कितें जाय भावार्थाची मागणी जाय. अब्रामान कशी मागणी करतालो भावार्थाची न्हू न्हू. ब्रदर फुडें पळोवया. He struggled not the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. कितें करतालो तो वखाणी करतालो देवाक न्हू. एक देवाचे एकूय तो दुबावूंक ना. त्या बासावणेचेर देवान ताका बासावणी दिल्ली 70 आनी 5 वर्साचो आसतना तेन्ना ताका बासावणी दिल्ली. ते बासावणेचेर तो मातूय हालोवंक ना दोळोंक ना. स्ट्रॉंग इन फेथ म्हणटा तो. इतलो स्ट्रॉंग फेथ तेचो. गोड सारको भावार्थ आसलो म्हणटा तेचो न्हू अब्रामाचो. आनी देवाक तो वखाणी दिवतालो. आमकां गरज न्हू देवाक वखाणी दिवपाची आमच्या लायफान. हां फक्त आमकां एकूच काम आहा हांगा देवाक वखाणी दिवपाची. कित्याक देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा न्हू. जे मनशाक मागीर रचला मनशाचे सगळे गरजो देवान तयार केल्या आनी मागीर मनशाक रचला. तर आमी वखाणी दिवपाची न्हू देवाक. ऑल टायम म्हणटा न्हू देवाक आमी
सगळ्यो गूत देवाक आमी आर्गां दिवंक जायी कित्याक तेणें आमकां सगळें दिलेलें आसा आमकां कितें मागपाचें आसा तेणें ऑलरेडी दिलां न्हू मागीर पळोवया मागपाचें आसा म्हणटकूच लोक कितें म्हणटा तें आतां पळोवया And being fully persecuted, that was, he had promised, he was able also to perform. म्हणजे देवाचे तेका इतलो खात्री असली इतली कॉन्फिडन्स असले जाणटे पिरायेर बसून तेका इतले कॉन्फिडन्स असले की देवान जी भासवणी दिल्या माझ्या जिवितान तो घडोवन हाडटलो म्हणून ही एबल टू परफॉर्म कित्याक तेका गोटा येताली ते देवाचे उतर एकूच भासवणी तो उलयत आसलो ते भासवणीची तेका कितली घोटा येताली पळय तो दुबाव ना तो स्ट्रॉंग रावलो जाणटे पिरायेर बसून तेजो बाबात हालोवंक ना कित्याक तो उतर परत परत आयकतालो एकाच भासवणीचे तो तेणी देवाक मानवलेलो जालो आमी कितल्यो भासवण्यो घेवन जेता खूब न्हू आनी मागीर देवाकूच कंप्लेन करता सारकें हां अब्राहम एकूच भासवणी घेवन जियेलो आनी म्हणटा तो 100 वर्सांचे पिरायेर म्हाका सारकी खात्री आसा देवान जे भासयला ते म्हाज्या जिवितान घडोवन हाडटलो म्हणून हांव जेन्ना हें वाचतालें म्हाका सारकें एके वाटेन अशी दिसतालें कितें तरी वो इतली 100 वर्सांचे पिरायेर बसून देवाची खात्री आसा आमकां खात्री आसा देवाच्या उतराचेर म्हाकाच क्वेश्चन मार्क येयल्लो आमकां एकूच गरज आहा देवाचें उतर एक घेवन आमी जिवपाचें आमच्या लायफान आनी देवाक वखाणी दिवंक जाय आमी हा प्रमाण वखाणी दिली न्हू 20 वर्स सांगता न्हू ग्लोरी दिली म्हणटा देवाक आमी देवाक महिमा दिवपाक जाय वखाणी दिवपाक जाय आमचे कसलेय परिस्थितीक आमी देवाक वखाणी दिवपाकूच जाय अब्राहमान 100 वर्साचे पिरायेर देवाक वखाणटा तेजी भासवणी कंप्लीट जाली म्हणून खरें सांगू आमी भासवणी घेता आमी कोण घेयना म्हणून ना देवाची भासवणीन आमी जेना म्हणून जेता पूण 25 वर्सां आमचे कडेन जाता रावो आमकां 1 वीक घेता आनी आमकां दिसाना मिलाग्री जाल्यार आमी सोडून दिता हां मागणेच आयकना म्हणटा देव एक भासवणी घेता आमी घेयना न्हू पूण आमी ती कंप्लीट घेयना कित्याक आमकां विश्वास ना अब्राहमा भाशेन हो भावार्थ ना भावार्थ 7वां इस्तो आसा तो 7वां इस्तलोच भावार्थ जावो न्हू आमकां तोच भावार्थ आमचेची ना भावार्थ जाय जाल्यार आमचे कडेन देवाचे उतर एक भासवणी आसूंक जाय आनी भावार्था विणे आमी देवाक कशीच मानवली जायना म्हणजे देवाचे उतर तर आमचेशी ना जाल्यार आमी देवाक कशीच मानवली जायना देवाचे उतर जायत न्हू तेका लागून तो सांगता प्रॉवर्ब 4:20 कितें सांगता माय चायल्ड माय सन कोंकणी म्हजे पुता म्हणटा चित दिवन चोत्रायेन देवाचें उतर आयक कोणाचें उतर आयकता आमी संवसारान आमी जेता संवसारान म्हणून आमी कोणाचें उतर आयकता देवाक खबर ना आमी संवसारान जेता म्हणून तरी जावन तो म्हणटा न्हू म्हजें उतरां चित दिवन आयक सायबीण मागीर कितें सांगलें उदो आमी आयकताले तेन्ना काना गांवांत सायबीण मागीर कितें सांगलें आनी प्रॉवर्ब 4:20 कितें सांगता म्हजी उतरां म्हणजे कितें बरयल्लें ना ते उतरार जेजूची उतरां आयक आमी कोणाचें उतर आयकता आनी कितें करता आमी आमच्या जिवितान चडशें आमी कोणाचें उतर आयकता कोणाचें उतर आयकता आमी
चोत्रायेन म्हणटा, देव म्हणटा चोत्रायेन आनी चीत दिवन म्हजी उतरां आयक. संवसारान झगडी झुजा कित्याक जाता? संवसारान झगडी झुजा कित्याक जाता? आमी कोणाची उतरां आयकता? तेजे वचून कळटा न्हू देवा कडसून झगडी जाता. देव आमकां झगडी करून शिकयता. तो म्हणटा आय वील फायट फॉर युअर बॅटल. तो म्हणटा तुमी झगडोच नाका. तुम्ही झगडो नाका म्हणटा. तुम्ही झगडो नाका म्हणटा. आपूण झगडटलो म्हणटा. ही उतरां कोणाची? देवाची. आनी संवसाराची उतरां कितें? तुम्ही झगडा. तुका मारले हे पोल्यार तूं दुसरो पोल्यार मार. तुजे तर ह्या पोल्यार मारले तूं वचून दुसऱ्या पोल्यार मार. संवसार म्हणटा. आनी देवाचें उतर कितें सांगता? तुजे ह्यो पोलो जाल्यार दुसरो पोलो तूं दी. खंयची उतरां आमी आयकता? खंयची उतरां आयकता आमी? आनी कितें जाता मागीर? झगडी. आतां पावसान कितें बरें आयकूंक येता? म्हाज्या फाटान उदीक येयलें, तुज्या फाटान उदीक येयलें. ही कोणाची उतरां? जेजू म्हणटा लव युअर एनिमी. दुस्मानाचो मोग कसो करतले आमी? चित दिवन म्हजी उतरां आयक, एकामेकाचो मोग कर, दुस्मानाचो मोग कर. कशी करतली आमी? देवाच्या उतराक पाळो दिवन. देवाच्या उतराक सांगता न्हू एकामेकाचो मोग कर म्हणून. कशें दाखयतले आमी? कळण्यांनी. कसो दाखयतले आमी? ह्या पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दितले आमी. तेन्नाच कळटले आमी दुस्मानाचो मोग करता म्हणून. बायबल म्हणटा तूं बरें करता तेचो मोग करीत जाल्यार अनबावटी बसून करता न्हू. देवाचें उतर नको आसलेली बसून तूं म्हाजो बरो मोग करता म्हणून, तुजो मोग करता म्हणून हांव मोग करता न्हू. अनबावटी बसून करिना. देवाचें उतर नासलेली ती मोग करता जाल्यार मोग करता. आमी जर मोग करता जाल्यार मोग करी आमी कितें डिफरंट आसा? कांय ना. देवाचें उतर आसा मोग करता तेचेर. आमकां म्हणटा देव दुस्मानाचो मोग कर. तुका कोण दुखयता तेच्या पासत माग. तुजे कोण श्राप घालता तेचेर आशिर्वाद घाल. ही देवाची उतरां. चित दिवन देवाची उतरां आयक. तुजो मोग करता तेचो मोग करता तेन्ना कोणूय करता. देवाचें उतर नासलो जाल्यार पासून तें करता. आमचे कडेन देवाचें उतर आसा जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? जो कोण आमकां सतयता तेच्या पासत मागोवंक जाय म्हणटा. कोण आमचे श्राप सोडटा तेचेर आशिर्वाद घालूंक जायो. जाता हें करूं? जाता. तेन्ना तूं कंटिन्यू देवाच्या उतराचेर आसतले. तेन्ना अब्राहमान घेवन तायन नासलो आसतलो. तो एक बसावणी घेवन जेन्ना ताका गोठा भावात हालो नासलो. आमी चित दिवन देवाचें उतर आयकोंकूच ना. अब्राहमान बरें चित दिवन देवाचें उतर आयकलेलें ना. चोत्रायेन देवाचें उतर ती बसावणी आयकलेली म्हणून ताका थीर उबो रावपाक जालो. तो स्ट्रॉंग फेथ. तेजो फेथ भावात आलो नासलो, धलो नासलो. कित्याक? तो बसावणी तेणी चित दिवन चोत्रायेन आयकलेली. आमी कितें चित दिवन चोत्रायेन आयकता? हांगाच येयले म्हणटकूच देवाचें उतर चित दिवन आयकता, चोत्रायेन आयकता आनी घरा वचून कितें करता आमी? दाखयता हो मोग. जो जेजून आमकां सांगला तो मोग दाखयता आमी. अशें आमकां उलोवपाक सोंपें कोळण्यांनी.
एक्चुली क्रिश्चन जिवीत हांव क्रिस्त म्हणटा न्हू, हांव क्रिस्तांव म्हणटा, हांव क्रिस्त म्हणटा. वॉट पार्ट्स? बोगसोण्याचे, मोगान जेवपाचे. म्हाका एक भयण आसली, ती सांगताली, जाणाय बाय हिंदू ती, हांव क्रिस्त म्हणपाक खूब इजी सारकें सोंपें, पूण तूं कोंड्यांनी जेवपाक खूब कठीण. ती जेजूक वखताली म्हणून ती पळयताली लोकांक आनी म्हणटाली. हांव ताका म्हणटालें, हांव क्रिस्त, हांव जेजू म्हणटा. जेजू भाशेन जिवंक काय म्हणून सोंपें? जिवंक हे जेजून सांगला न्हू, हो पलो दाव पेला उजो पेलो दिवंक जाता. हेच लायफ हांव क्रिस्त म्हणपाक, पूण आमकां जिवंक जायना तें म्हणून सोंपें. म्हाका केन्ना तिचो उडास येता. ती म्हाका खूब फारां म्हणटाली, म्हणजे तिचे सायडीक हांव क्रिस्त जियेताली. ती म्हणटाली, हांव क्रिस्त म्हणपाक खूब इजी गो बाय. जेवपाक ती जियेताली, जे कितें ती आयकताली ती जियेताली आपल्या लायफान, म्हणून तिका कळटालें. आमकां देव ताका सांपोवणें दिलां. आमकां कित्याक सांपोवणें दिलां आमकां देवान? लास्ट आमी शिकताली न्हू, 1 Peter 3:9 शिकताली न्हू आमी. चोत्रायेन म्हजी उतर आयक आतां, देव कितें सांगता आमकां ती. चोत्रायेन चीत दिवन उतरां आयकोया, देव आमकां कितें सांगता आमकां तो. 1 Peter 3:9. वायट कधीच वायटाक फारीक करूं नाका. चीत दिवन आयकात चोत्रायेन. वो बेमानान उफाटी तेंच्या पासत बरें मागात. कित्याक आपयला आमकां? अशेंच करूंक आपयला म्हणटा. बेमान करूंक जायना. उपाटी तेंच्या पासत मागच्या पासत आमकां आपयलेलें आसा. आनी हे पोरी आशिर्वादाचे दायज तुमचे जातले. चित दिवन आयकलां देवाचें उतर कितें सांगता? चोत्रायेन आयकलां? हे आमचे जिविताची लायट उजवाड जातलें हें देवाचें उतर. पावलाची वाट, पावलाची. हें उतर आमी सारकें दोळ्या मुखार धरूंक जाय. कितें सांगता आमकां? नॉट रेंडरिंग इवील फॉर इवील or railing for railing, but contrary-wise blessing, knowing that you are there unto call, that you shall inherit blessing. देव म्हणटा आमकां वायटाक वायट फारीक करूं नाका. बेमानाक उपाटी तेंच्या पासत मागात. आनी हेच करूंक आमकां देवान आपयलेलें आसा. चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक, चीत दिवन म्हजी उतरां आयक म्हणटा आतां कितें करता तुमी? हे करीत जाल्यार तुमी तुमकां जे कितें देवान बासयलां, देवान तुमकां दवरलेलें आसा स्वर्गार, ब्लेसिंग आशिर्वादाचे दायज तुमचे जातले. केन्ना? आमी हे करून जियेतले तेन्ना. हे बरेपण आमच्या मदीं दिसतलें. चीत दिवन चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक. अब्रामान अशेंच केलें. देवाचें उतर घेवन जियेलो तो, म्हणून ताका देवान आशिर्वादाचे दायज तेजे जाणटे पिरायेर पासून दिश्टी पडले. खरें? चीत दिवन चोत्रायेन आमी देवाची उतरां आयकता खंय वयता आमची? खंय वयता? आमी देवाची उतरां बाग. आतां आमकां देव प्रभो 4:20 आमी वाचून पळयल्यार, प्रभो 4:20 पळोवया आमी. 20 वाचले आमी, फुडें वाचया. कितें म्हणटा आमकां देव? ही उतरां चोत्रायेन आयक. आनी कितें म्हणटा आमकां तो? माय सन, आमी सगळीं, attend to my word, incline the ear unto my saying, let them not depart from thy eyes.
कितें म्हणटा तुजे नदरे मुखार हे देवाचें उतर दवर. हे जे आमी आयकलां 1 Peter 3:9 जे नदरे मुखार दवर म्हणटा. आमी कोणाची उतरां दवरता नदरे मुखार? हा संवसाराची न्हू. तेणी म्हाका अशेंच कित्याक म्हटलें, तेणी म्हाका तशेंच कित्याक म्हटलें, तेणी म्हाका अशेंच कित्याक केलें. हा देव म्हणटा आमकां वायटाक वायट तेणी तयार केलें म्हणून तूं करूं नाका. तेज्या पासून तूं माग म्हणटा ते तुज्या दोळ्या मुखार दवर. हे तुज्या दोळ्या मुखार दवर. वायटाक वायट फारीक करूं नाका. बेमानाक बेमार उफाटी तेंच्या पासत मागात. हेच करून देवान आमकां आपयल्या. आनी तेन्नाच देवान आमकां जे बासयलां, देवान आमकां जे दवरलेलें आसा आशिर्वादाचें दास, तेन्नाच आमच्या जिवितान येतलें. केन्ना आमी दोळ्या मुखार दवरतलीं तेन्ना. अब्रामान दोळ्या मुखार दवरलें देवाची बासवणी आनी तेज्या जिवितान तें घडोवन येयलें. हा जी बासवणी दिल्ली ती जाणट्या पिरायेर 100 वर्साच्या पिरायेर बसून ती घडोवन येयली. कित्याक तिणी देवाचें उतर दोळ्या मुखार दवरलेलें. मागीर कितें म्हणटा कीप देम इन द मिड्स ऑफ देयर हार्ट्स. कितें म्हणटा काळजान बागलून दवर. काळजान बागलून दवर म्हणटा सारकें लिपोवन दवर. काळजान कितें बागलून दवर म्हणटा हे देवाचें उतर जें तूं आयकलाय, चित दिवन आयकलाय, तें उतर दोळ्या मुखार दवर आनी काळजान बागलून दवर. काळजान कित्याक उदो आमी शिकतालीं न्हू. काळजान कितें आहा तें भायर सरतलें तोंडानसून न्हू. ताका लागून जर आमी देवाचें उतर काळजान बागलून दवरलें तोंडानसून कितें भायर सरतलें? देवाचें उतर येतलें न्हू. ताका लागून आमकां कितें गरजेचें? काळजान कितें बागलून दवरूंक जाय आमी? आतां अब्रामाच्या जिवितान काळजान कितें आसली? देवाचें उतर. 100 वर्साच्या पिरायेर बसून ताका तो म्हणटा म्हाका खात्री आसा कित्याक ते काळजान तेणी इतलें बागलून दवरलें देवाचें उतर चोरून येयनासलो देवसर म्हणून जाणा तेजें काळजांचें उतर तें येवचें ना खरें दिसता. इतलें जाल्यार पिराय लोक म्हणटलो न्हू ताका आरे तुका चलोन सारकें जायना तुजी बायल पळय कितें तरी म्हणटलें न्हू. पूण तें हे उतर तेणी अशें काळजान बागलून दवरलेलें. हा आमकां देव तशेंच सांगता हे देवाचें उतर फक्त तुमच्या काळजान बागलून दवर. हा आमी बागलून दवरता. खंय दवरता आमी देवाचें उतर? हालतेरार. थोडी म्हणटा कितें जाणा हांव बायबल घेवन न्हिदता. देव कितें म्हणटा बायबल उशा कडेन घेवन न्हीद म्हणटा मागीर तुका जिवीत मेळटलें म्हणटा. आ हांव मुगो बायबलाक असो हात लायल्यार केन्नाच भायर सरना. एक भयण सांगताली किस घेवन आपूण भायर सरता. देव कितें म्हणटा किस घे म्हणटा काय देवाचें उतर तुजें तें बायबलान आहा तें उतर तुज्या काळजान बागलून दवर म्हणटा. वायट न्हू सगळें पूण देव कितें सांगता तें आमी करपाक जाय न्ही पयलीं तें कर. किस घे दवर हेजे कडेन पूण देवाचें उतर तूं काळजान बागलून दवर न्हू. तेन्नाच तुका so far for they are life unto those that find them and health to do all the flesh. कितें म्हणटा तें देवाचें उतर तुका जिवीत दिता आनी तुजे वचून आख्ख्या मनशा कुलाक भलायकी. आतां अब्रामाक जिवीत दितालें कितें देवाचें उतर न्हू जें तेणी दोळ्या मुखार दवरलेलें तेंच उतर ताका जिवीत दितालें न्हू. तेजी कूड मेल्ली म्हणटा बायबल सांगता न्हू. ताका जीव कोण दितालो तेजी कुडी मेल्ली जाल्यार ही ती बासवणी आसली देवाच्या उतराची ते ताका जीव दिताली तेजे कुडीक तेजे बायलेचे कुडीक बसून तेच उतर जीव दिताली दीत बासवणी. आमी जियेता संवसारान. आतां देव म्हणटा आमी संवसारान जियेता. देव म्हणटा आपणाची उदकां देवाक खबर ना आमी संवसारान जियेता ती. पूण तरी जावन देव म्हणटा आमकां कित्याक देव जाणा आमी संवसारान जियेले आमचें लायफ कितें जातलें तें न्हू संवसारा भाशेन. ताका लागून तो म्हणटा संवसारान पासून जियेल्यार तुमी म्हजी उतरां आयकुपाक विसरूं नाका. म्हजी उतरां चोत्रायेन आयकात म्हणटा काळजान बागलून दोळ्या मुखार दवर. संवसारान जियेता देवाक खबर आसा पूण तरी जावन देव म्हाका म्हणटा
ती संवसाराची उतरां आयकूं नाका, म्हजी उतरां आयका चिंतून तुमकां जिवीत मेळटलें. आतां चोर कित्याक येता म्हण जाणा? जॉन 10:10 म्हणटा कितें? चोर येता चोरूंक, इबाड करूंक, जिवेशी मारूंक. आनी जेजू येयला आमकां जिवीत दिवंक, सुभामपणाचें जिवीत. कसलें जिवीत? सुभामपणाचें जिवीत कोण दिवंक येयला आमकां? जेजू दिवंक येयला. जर आमी देवाचें उतर चोरून दिलें आमकां सुभामपणाचें जिवीत मेळटलें? तो चोरूंक येयला न्हू, तेजें काम फक्त चोरपाचें. कितें चोरपाचें? हे देवाचें उतर जे काळजान तुवें बागलून दवरलाय न्हू, तेच उतर तो चोरूंक येतलो. आतां तूं एक उतर घेवन जेताय, एक उतर घेवन जेता. तातूंत ओके 1 Peter 3:9 घेवन आमी जेता. वायटाक वायट फारीक करूं नाका. तुका इतले टेस्ट येतले, इतलो चोर तुका आतां चोरूंक ते बोल्लाय न्हू, मोगान जेतले म्हणून, तेजे तुका खरेंच खूब टेस्ट येतले. एकदां तूं पडटली सुद्दां. उलयतली तूं उतर. कित्याक तें म्हाजे कडेन जाता, म्हाजे कडेन जाला म्हणून हांव सांगता. हांव म्हणटाली हांव मोगान जेतलें, पूण इतलो प्रेशर येता. पडटा पूण देव तुज्या वांगडा आसा. परत उठ, परत मोग कर, सॉरी म्हूण आनी उठ. कित्याक आमी बरी आसल्यार देव जेजू येतलो आसलो. आमी पडटा म्हणून जेजू येयला न्हू आमकां हात दिवं. परत परत पडटा, उठ, चल तेज्या वांगडा. आमकां कितली उतरां जायी? अब्रामान एकूच बासावणी घेवन येयलो न्हू. आमकां देव म्हणटा एकूच बासावणी घेवन चे आनी तुजें जिवीत पळय सुपल जातलें. तुका भावार्थ वाडटलो आनी त्याच भावार्था वरवीं तूं बरें जातलें. मार्क 5:25 ती स्टोरी ब्लिडींग आंगार जाताली 12 वर्सां. तिणें कितली बासावणी घेतली? आंगार जाता तिच्या आंगार 12 वर्सां ब्लिडींग, कंटिन्यू ब्लिडींग जाता. मार्क 5 तिणें कितली बासावणी घेतली? एकूच बासावणी. दोळ्या मुखार दवरले, काळजान बागलून दवरले. तिका दिसनासलें तिच्या आंगार पडटालें तें, तरी ती स्ट्रॉंग रावली न्हू. कित्याक एकूच बासावणेन अब्रामाक जी घोटाय दिली तीच बासावणेन तिकाय घोटाय दिताली. तीच पळयनासता ते वस्तूचे सोत मानू. आमकां एक बासावणी घेवन आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण येतलें जाणा. आमी जाणा पळय अब्रामाच्या जिवितांत पळय म्हातारपणान पासून ताका घोटाय येताली. आतां हिका पासून पळय आमी एक 4-5 दीस भुरग्यांक आंगार जाय तर एक वस्तूरेक जाल्यार कितें जाता? जाम पडटा न्हू, एडमीट करचें पडटा, सोर घालचें पडटा. पूण हिका घोटाय कशी मेळटाली? ही बासावणी एक उलयताली, एकूच उतर उलयताली न्हू. 5:25 मार्क वाच. 12 वर्सां पळय रोगपास जालेली. थंय एक बायल आसली, त्या गांवान एक बायल जेताली. आतां पळय आयकया, साबार वळजांचे वखद करताना जाय ते सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू कोसूनय तिका कांयच गुण पडोंक नासलो. आतां ही डॉक्टरागेर गेल्ली न्हू. आमी डॉक्टरागेर गेल्यार आमकां बरेंपण दिसोंक जाय न्हू. डॉक्टरागेर गेल्यार आतां ती वस्तू कितें म्हणटा? इतले पयशे पासून खर्च करून, इतली वखदां पासून घेवन, म्हणजे ती खूब दोतोरागेर गेल्या आसतली न्हू. हो दोतोर तो दोतोर केला आसतलो, पूण इतले पयशे पासून स्पेंड करून तिका तिची हालत न्हू सारकी पास्ट जाल्ली म्हणटा ती.
आनीक पासतली. जेजूची खबर तिने आयकलेली. ती लोकां मदल्यान गेली. हे म्हणटाली तिच्या आंगोलना हातूच लायल्यार हा बरी जातली. एकूच भासावणी ती म्हणटाली. आता 12 वर्साची आंगार ती कितें म्हणटाली, हांव जेजूच्या हांगोच तोंडाक हातूत लायल्यार हांव बरी जातली. कितली भासावणी, एकूच उतर उलयताली न्हू ती. आनी कितलो लोक थंय गर्दी आसली. लोक ताका चेपतालो आनी तिका वाट कशी जाली भितर वचपाक. आनी त्या टायमाचेर न्हू तिची न्हू दादल्याची नदर तिचेर पडोंक जायनासली. खूब श्रीक आसली ती भायर अशी भोंवपाक जायनासली. पूण तिका गोठाय कशी येताली भायर वचोंक. आतां तिका भिरांत त्या दादल्या मदींच गेली ती. तिका खंयची भिरांत तिची पयस खंय गेली. ते उतर पळय उलयताली तेच सांगता हांव. ते देवाचें आमी उतर उलयता न्हू त्या उतराचेर आमकां कितलें बरेंपण मेळटा. तिची भिरांत गेली. ती दादल्या मुखार सेट चलोन गेली. फातरोंक जाय आसली तिका मारूंक जाय आसली. तिचे भिरांत आसूंक. आनी तो जारियस म्हणून आसलो तो तेंच्या गांवांत व्हडलो आसलो. तेजी भिरांत आसूंक जाय आसली. पूण ती भियान आसतना ते गर्देन गेली. कित्याक ती भासावणी पळय ती उलयताली तितून तेजी भिरांत पयस जाली. जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता तेन्ना पयलीं आमची भिरांत पयस वता आनी भावार्थ येता आमचेची. समजता. ही भासावणी जी उलयताली ती भासावणी जेन्ना ती उलयताली तेन्ना तिच्या भितरली भिरांत पयस वयताली. ही संवसाराची भिरांत तिका आसली. हे दादले म्हाका जिवेची तिची नदर मारल्या फातरान जिवेची मारपाची ही पयलींची भिरांत गेली. ती व्हडलो तो जारियस आसलो तेजी भिरांत गेली तेका. ही देवाचें उतर उलयतानाच आनी तिका वाट जाली. जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयतना आमच्या आज बरें आसता न्हू इतली गरजेसून तिका वाट कशी जाली. देवाचे दूत वचोन तिका वाट तयार केली. जे उतर उलयताली ते देवाचे दूत गेले आनी तिका वाट तयार केली. आनी तिचे जे उलयताले ते कळणी जाली तिची. हात लायना फुडें फुडें सांगता ती बरी जाली. अशी ती चिंताली. कित्याक तेच्या आंगोसणाक हातूंत लायला बरें. एकूच भासावणी ती उलयताली. तेच्या तिका तिची भिरांत पयस केली. तिका गोठाय मेळ्ळी ते गर्देन वचपाक. हे भासावणी जेन्ना तिणी ती कोळणी केली जे कितें ती उलयताली आनी तिणी एक्शनीन घातली तेन्नाच तिच्या आंगाचे म्हणजे तिच्या आंगान जे ब्लिडींग जाता तेन्नाच ती सुकली. हे देवाचें उतर. आनी तिका त्याच वेळार कितें कळ्ळें आपूण बरी जाली. तेज्या हांगासरांक ते जे बोलताले तिका त्याच वेळार तिका भोगलें. जेन्ना आमी कितें उलयता न्हू आमकां जो टायम लागो पूण हांव देव आपल्या अब्राहमान म्हणटा न्हू देव आपल्या भासावणेचेर ती भासावणी उलयल्ले भासावणेचेर घडोवन हाडूंक तेजे कडेन तेजे कडेन पदवी आसा. पावर आसा आमच्या जिवितांत. जे आमी कितें आतां पळय ही वस्तुरी उलयताली ते उतर देवान घडोवन हाडलें न्हू. जेजून जे म्हणटाले आंगोसणाक हातूंत लायल्यार बरी जातली. देवान ते उतर जे उलयताली देवान ते उतर तिच्या जिवितांत घडोवन हाडलें. ही देवाक पदवी आसा. जे आमी उतर उलयता ते आमच्या जिवितांत घडोवन हाडूं. पूण आमी उलयता उलोवपाक जाय. कळ्ळें कितले भासावणीन तो जियेतालो. ही इस्तोरी कितली भासावणी घेवन देवाचें उतर घेवन जियेताली. एकूच उतर घेवन जियेताली. आमकां देव सांगता कित्याक एकूच तो देवाचें उतर घेवन आमी जियेले. आमचें दान मन देवाच्या उतराचेर आसता न्हू आनी खूब भासावणी घेवन जिया. कितें जाता मान डायवर्स जाता न्हू. ताका लागून देव म्हणटा एकूच भासावणी एकूच उतर घे. तुजो बावार्थ तुज्या भितर आसलेली सगळी भिरांत वचोनी. एकूच उतर उलोवन तुजी भिरांत वचोनी तुज्या भितर बावार्थ येवन आनी त्याच बावार्था वरवीं तूं बरें जालें. आनी ते वस्तुरेक म्हणटा मागीर म्हणटा न्हू ताका जेजू म्हणटा न्हू
ओस्तोरी तुज्याच बाबार्था वरवीं तूं बरी जाली. जेजू म्हणटा दुये म्हजे. कितें म्हणटा दुसऱ्याच्या भावार्थान वा हांवें तुजें मागणें केलें कितें तरी म्हणटा तुज्याच भावार्थान तूं बरी जाली म्हणटा. कोणाच्या भावार्थान आमी बरी जातली? हा शुअर 100%. आमच्याच भावार्था वरवीं आमी बरी जाता. पूण आमी कितें करता? हा तूं माग हांव माग करता न्हू, करिना? म्हजे पासत माग न्हू. आनी थोडी आतां कितें म्हणटा ना पावलून सांगला न्हू माग म्हणून. पावलूय सांगता म्हणटा न्हू माग म्हजे पासत. पूण पावलू कितें माग म्हणटा? आपल्या हेल्था पासत माग म्हणटा. Ephesians 6:20 पळय पावलू सांगता कित्याक सांगता तो माग म्हणून. आनी आमी कितें म्हणटा? आमी न्हू देवाच्या उतराचेर न्हू सारकें समजुनी घेयना जाणा. आमी मातशें घेता आनी आतां पळय भयण आतां शिकयताली काना गांवांत सोरो केलो म्हणटा. आमी तो सोरो कित्याक केलो ती समजुनी घेता का आमी सांगूंक भोंवता काना गांवांत सोरो केलो सोरो केलो सोरो केलो. कित्याक केलो तो सांगता. आतां हांगा पावलो कित्याक माग म्हणटा तो सांगता जाणा आमी. For which I am ambassador in bold, that therein I may speak boldly as I ought to speak. तो म्हणटा ते देवाचे उतर पोरगोटणी करता ती आपणी सारकी बोल्डनेसान उलोवपाक आनी दुसऱ्यांक समजोवपाक म्हूण सांगता तो. कोंकणीन पळोवया. भक्तांक लागून म्हणजे कोण देवाचे उतर पोरगोडटा तेंच्या पासत आमी सगळ्या पेडणांनी मागणें करूंक जाय. तांकां बरे भाशेन देवाचें उतर पोरगोटू. आं पळय म्हजे पासत मागात म्हणटा. मागात म्हटला तेणी कित्याक मागात म्हणल्यार सांगूंक ना. पूण आमी म्हणटा पावलून सांगला न्हू माग म्हणून आमच्या पासत तूं माग. पावलूनय सांगला न्हू पूण कित्या पासत माग म्हटला पावलून. म्हजें तोंड उगडून फावो त्या उतरांनी आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें पोरगोट करचो म्हणून मागात. कितें माग म्हटला तेणी? हे शुभ वर्तमानाचो गूट आपण सारको पोरगोटूंक स्वतान पोरगोटूंक. कित्याक हे स्वतूच जेन्ना तो पोरगोडटा तेन्ना स्वतंत्र जाता न्हू मनीस. ताका लागून तो सांगता आपल्या हेल्था पासत माग म्हणटा आपल्या फॅमिली पासत माग म्हटला. हा आता तो खंय आसा? जेलीन आसा. आनी तो सांगता पळय आपल्या पासत माग जेलींचो भायर सर म्हणटा न्हू. हा ना आमी त्या जाग्यार जेलींचो भायर सर म्हणून मागात म्हणटले आसले न्हू. तो म्हणटा जेलीन बसून आसतना आपल्या पासत मागात आपूण हे शुभ वर्तमान सारके पर्यंत पोरगोटू दुसऱ्यांक सारके गूट हो समजून घेवंक तांकां तो गूट आपूण शिकयता तांकां समजून घेवंक ते माग म्हणटा तो. आतां जेलीन आपल्या पासत माग जेलीन आपूण सुटोवंक म्हणटा तो. हा आमी म्हणटा पावलून माग म्हटल्या आमी म्हणटा माग म्हाज्या पासत. पूण तूं कितें माग म्हणटा? पावलून कितें माग म्हूण सांगलेलें? काळजीलपणान हे देवाचें उतर पोरगोटूंक तेणी माग म्हटलेलें.
आमी जाणा आमी कोणी सांगलें न्हू माग म्हणल्यार आतां सेम आमची स्टोरी काना गांवांत सोरो केलो सगळीं जाणां अरे सोरो पियेता बाराचेर वयता बाराचेर गेलो सोरो हा सप्लाय केलो मागीर बाराचेर अशें आहा बायबलान ना आमी पळय डीप अंडरस्टँड घेयना आनी देवाच्या उतराचेर आनी देव म्हणटा म्हाज्या उतराची खेण करूंक जायना देवाचें उतर कितेंच उलोवंक जायना देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट आमी भिरांत नासतना उलयता म्हाका केन्ना आमी म्हणटा न्हू माग म्हणूंक जायना कित्याक म्हणूंक जायना पावलून सांगला न्हू माग म्हणून आगो पावलून कित्याक सांगला माग म्हणून तेणी सांगला हे देवाचें उतर जे मनशाक सुटका दिता ते उतर आपूण बरें काळजीतणान म्हणजे गोठायेन सारकें आसा तशेंच उलोवपाक मागात तुमी हे देवाचें उतरूच आमकां जिवीत दिता न्हू हे देवाचें उतर आमकां सुटका दिता न्हू सगळे वाटेन त्या उतराची परगटणी करपाक तेणी सांगला केन्ना जेजूनी सांगलें न्हू सिसान कितें सांगलें वचनानी शुभ वर्तमान परगट गो एंड प्रीच म्हणून सांगलें तेणी देवाचें उतर परगटात म्हणून सांगलें सिसांक आनी कितें कर सांगला हे देवाचें उतर परगटात म्हणून न्हू हो देव चाल केन्नाच परगटूंक दिवचो ना देवाचें उतर सोंपेपणी म्हणूनच तो पावलू सांगता माग म्हणटा जो देवान कितें सांगला न्हू तो ऑपोजीट करतलो तेजें कामूच तें देवचाराचें अजून आमकां खबर ना जेजू संवसारान कित्याक येयलो तो कित्याक येयलो जेजू संवसारान जेजू संवसारान कित्याक येयलो पातक्याची सोजून जेजू संवसारान येयलो जो आदामान मनशाचें रिलेशन तोडलें न्हू मनशाचें आनी देवाचें रिलेशन तोडलेलें न्हू आदाम देवान ताका संवसारान हाडलेलो न्हू मातयेचो सोस घालून आपल्या सारको केल्लो न्हू देवाचो पूत हा जे रिलेशन आदामान मनशाचें आनी देवाचें रिलेशन मोडलेलें ते देवान कितें सांगलें तें तेणी केलें करूं नाका म्हटलें तें केलें आनी देवा सोयशिल्लो कोण पयस केलो मनीस पयस केलो काय देव पयस केलो आ देव कसो पयस केलो देवान पातक केल्लें देव पयस वचोंक ना मनीस पयस केलो आतां देवा सोयशिल्लो पयस केलो देव सोदूंक येवंक ना ताका आतां खंय देव आसलो न्हू आ येयलो तो सोदूंक जेनेसिस 2-3 चॅप्टरान आहा आदाम तूं खंय गेलो काय म्हणटा तो देव पयस केला का मनीस पयस केलो मनीस पयस केलो देवा कडसून म्हणून देवाक जाय आसलो मनीस परत आपणाशी येयलो आनी आपणाक मनशा मदीं सोयरीकत केल्ली तेजे कडेन रिलेशन जोडलेलें जाय आसलें म्हणूनच तेणी कितें केलें जेजूक संवसारान धाडलो जेजू मनीस कसो येयलो न्हू ताका डायरेक्ट संवसारान देवाक येयना नासलो जातालो न्हू देवाक ताका धाडपाक मातयेचो करूंकूय जातालो पूण मनशा भाशेन ताका येयलो कित्याक देवान मनशाक ही प्रितीम दिलेली आसा आपल्या रुपाचें केलें आनी साम्स 115:16 सांगता साम्स 116 जेजू मनशा भाशेन कित्याक येयलो संवसारान Psalms 115:16 Heaven, even the heavens are the Lord, but the earth is given to the children of men. किती स्वर कोणाचो देवाचो स्वर देवाचो आनी प्रितीम मनशाची देवाच्या भुरग्यांची आता कितें जालें प्रितीम मनशाची
मनशाची न्हू कृती. आनी देवान जेनेसीस 1:28 कितें सांगला? मनशाक हे डॉमिनेट कर सांगला. ह्या संवसाराचेर रूल कोणाक चलय सांगला? मनशांक चलय सांगला. राज चलय सांगला न्हू. देवान आपल्या सारकेर बसलो आनी सगळ्या संवसाराचेर मनशाक डॉमिनेट कर सांगलो. आतां मनीस जावन डॉमिनेट करपाक जेजू कसो येवचो पडलो? आतां देव कसो देवचो पडलो? मनीस सारको तो. ताका लागून एके अस्तुरेसून मनीस कसो संवसारान येता, एके अस्तुरेसून 9 म्हयने रावन तसोच तो संवसारान मनीस कसो येयलो. कित्याक हे जे रिलेशन्स आदारान तोडलेले, जे डॉमिनेट आमकां हे संवसाराचेर करपाक दिलेले, पूण मनशा कडेन जायना जाले. म्हणून जेजू येयलो आमकां ह्या संवसाराचेर राज करूंक शिकोवंक आनी रिलेशन जोडून येयलो. देवाचें आनी मनशाचें रिलेशन जोडपाक जेजू येयलो. हांगा रिलीजन आसा? रिलीजन ना. आनी जेजू रिलीजन करून येवंक ना. बायबल वाचल्यार रिलीजन खंयच तेणी सांगूंक ना. जेजू रिलीजन करूंक येयला? धर्म करूंक येयला जेजू? ना. जेजू येयला मनशाचे, मनीस जे रिलेशन मनशाचे आनी देवाचे ते तुडलेले, ते मनशाचे आनी देवाचे रिलेशन जोडून येयला. खंयच्याच मनशाचे. हे आमी स्वत परगटूंक जाय. 2 दिसांनी फोन येयले, एक भयण म्हणटा आमचें आयकोना, तूं मातशें तांकां देवाचें उतर दी. आमी परगटूंक जाय न्हू. जेजू कित्याक लागून येयला? जेजू आख्ख्या संवसाराक लागून येयला न्हू, साल्वार करूं. तें परगटूंक जाय. जेजू कित्याक येयला त्या संवसारान? आमी परगटता जेजू धर्म करूंक येयला, जेजू हे करूंक येयला, ते आनी जेजू ते करून येवंक ना. जेजू रिलेशन जोडून येयला देवाचें. जे आदारा वरवीं एका मनशा वरवीं रिलेशन तुटलेलें, तो दुसरो मनीस येवन जेजू येवन मनशाचें रूप घेवन ते रिलेशन जोडून येयला. बायबलान स्पश्ट बरयला. जॉन 3:16 सारकें सांगता आमकां जेजू कित्याक संवसारान येयलो तो. जॉन 3:16 न्हू. जेजू कित्याक संवसारान येयलो म्हूण सांगता. आमी सारकें परगटूंक जाय. बायबलान कितें सांगलां तें. ताका लागून तो म्हणटा म्हज्या पुता चित दिन म्हाजें उतरां आयक. फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड. वर्ल्ड म्हणजे कितें? देवान संवसार म्हणजे कितें? आख्खो संवसार येयलो न्हू. आख्खी संवसारान कोण मनीस जियेता तेंचो म्हणटा देवान मोग केलो. दॅट हीज ओन्ली gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. कितें म्हणटा ते संवसाराचो, हे संवसारान जियेताल्या मनशाचो इतलो ताणें मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक सोंपण संवसाराक ओपोवन दिलो. कित्याक हे संवसाराच्या मनशांचो नाश जायना जावचो, तांकां शाश्वत जिवीत मेळच्या खातीर. कितें? नाश जायना जावच्या खातीर, तांकां बरेपण मेळच्या खातीर. शाश्वत जिवीत म्हणजे कितें? शाश्वत जिवीत म्हणजे internal life. What is internal life? Okay. आम्ही पळोवया जॉन 17:3. Knowing the true God. आमकां शाश्वत जिवीत आमचो नाश जायना जावचो, पूण आमी and this is the life eternal, that might know the only true God and Jesus Christ whom thy hast sent. कितें म्हणटा तो? नाश जायना जावच्या, पूण स्वताच्या देवाची वळख गावपाक जे जेजूक धाडला पळय तेची. शाश्वत जिवीत म्हणजे कितें? स्वताच्या देवाची, खऱ्या देवाची वळख मेळच्याक.
त्यांचा नाश जायना जावचा. जेजू कित्याक येयलो संवसारार मनशाचो नाश जायना जावचा, पूण तांकां खऱ्या देवाची वळख मेळच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. शासनाचें जिवीत म्हणजे कितें? खऱ्या देवाची वळख मेळोंक. त्यांचा नाश जायना जावचा ह्या संवसारान जे जाल्यार मनशाचो एकल्या मनशाचो नाश जायना जावचा, पूण तांकां खऱ्या देवाची वळख मेळच्या खातीर जेजू संवसारान येयलो. ताका कोणी धाडला पळय तेजी वळख मेळोंक. त्या कोणी धाडला? बापान आमकां म्हाका आनी तुका रोज स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्यार देवा ताका संवसारान धाडलेलो आसा मनशाचो नाश जायना जावच्याक, सगळ्यांक ओळख गावच्या खातीर, अख्ख्या ह्या संवसारात मनशा कुळाक ओळख गावच्या खातीर स्वताच्या देवाची, आनी ताका जेजून धाडला म्हणून. कळटा? जेजू संवसारान कित्याक येयलो तो? मनशाचो नाश जायना जावच्या. मनशाचो नाश जातालो पासका दिशी पयलीं ओल्ड टेस्टिमेंटान. आमी इतली ब्लेस जाणा, इतले आमी आशिर्वादान आसात न्यू टेस्टिमेंटान. सगळें आमकां फुकट दिलेलें आसा. ओल्ड टेस्टिमेंटान आसलें, पूण आतां आमकां सारकें कळोन येता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सगळें मेळ्ळां म्हणून. जेजून ऑलरेडी खुर्सार सगळें काबार केलेलें आसा न्हू. तेणी म्हणूंक ना संपापलें, इट इज फिनिश. आं जेजूक तान कसली लागलेली संवसारी उदकाची. तें साशणीक जिवीत दिवपाचें, नोईंग द ट्रू गॉड जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळ्या मनशाक साल्वार करपाची ताका ताण लागलेली. केन्ना ताका ताण लागली? केन्ना ताका ताण लागली? जेन्ना ताचें मिशन काबार जाता तेन्ना. स्टार्टींग ताका ताण लागल्या कसल्या 3 वरांचे खुर्साचेर. आमकां लागल्यार कितें जातालें? ताण लागची नासली, पूण ताका मातूय ताण लागना. तें मिशन तेजें फक्त लक्ष असलें, हें साशणीक जिवीत आपूण कशें दितलो म्हज्या मनशा कुळाक, ह्या मनशा कुळाक, ह्या संवसाराक हांव कशें साशणीक जिवीत दितलो, कशें कळीत करतलो, स्वताच्या देवाची वळख तांकां कळीत दितलो. ही ताका हें आसलें तेजें डिझायर, हें आसलें म्हणून तो खुर्सार असो मरून मेलो. ताका ताण लागूंक ना, ताका कांय जावंक ना. तेणी दुखता वचून म्हणूंक ना आपणाक. ताचो फोकसूच आसलो आमकां मनशा कुळाक सुटका दिवपाची. जेन्ना ताका कळ्ळें तेजें मिशन काबार जालें तेन्ना तेणी म्हटलें म्हाका ताण लागल्या. उलयलो तो न्हू. ताका एक डिझायर आसली मनशा कुळाक सुटका दिवपाची. आमकां कसली डिझायर आसा? आमच्या काळजांत कसली डिझायर आसा? हां पयसो करपाचो. पयसो तुका स्वर्गार व्हरतलो? पयशांक घेवन स्वर्गार वयतलो? हां पयसो स्वर्गार व्हरतलो? गिरेस्त काय स्वर्गार व्हरतली? आमच्या पयलीं मेल्या ती गिरेस्त काय घेवन गेली? हां सो आमची डिझायर, आमचे विश कितें हे संवसारान? देवान आमकां कितें सांगलेलें आसा? हां आमकां स्वर्गार कितें व्हरतलें? आमकां स्वर्गार कितें व्हरतलें? आमचे बऱ्यो कण्यो, आमचे बऱ्यो कण्यो आमकां स्वर्गार व्हरतल्यो? हां आयज 64 न्हू, ते 64, 5 or 6 कितें म्हणटा? मानशिलो म्हणटा आमच्यो बऱ्यो कण्यो, आनी आमकां बऱ्यो कण्यो आमकां स्वर्गार व्हरतल्यो? हां आयज 64 कोंकणीन 5 काय इंग्लिशीन 6 अशें कितें आहा तें. आमचे बऱ्यो कण्यो आमकां स्वर्गार व्हरतले म्हणटा न्हू आमी.
सगळीं म्हणटा आमी बरें करीत आमी स्वर्गार पावतलीं. बिलिव्हिंग आमी जेन्ना स्वत मानतलीं तेन्नाच आमी स्वर्गार पावतलीं. आमी 6 आनी कोंकानीन 5 न्हू. But we are all as unclean things, and all our righteousness are as a filthy rags. आमचे रायटनेसनेस आमचे बरेपण कितें एक फिल्टी रॅग्स एक बांचिरे म्हणटा कोंकानीन. एंड वी ऑल डू फेड एज अ लिफ्ट. आमी एक पान चुकोवन जाते आनी ऑल आवर इनकेंट आमचे कोडण्यो लायक अ विंड्स हॅज टेकन अवे. एक वाऱ्या भाशेन आमचे बऱ्यो कोडण्यो पयस वयता. आमी बऱ्यो कोडण्यो आमकां आमी खूब जाणां म्हणटा आमी बरें केल्यार स्वर्गार वयतलीं. मेडी बोश्टलेली मनशां आमी सोमेस जाल्या. आमच्यो प्रमाणीक कोडण्यो एका बांचिऱ्या सारक्यो. आमी सगळीं पानां वरवीं सुकोवन पडटा आनी आमच्या खोट्या कौतुबाक लागून बाऱ्यान आमी उबून येता. आमच्या खोट्या कौतुबांक लागून. सो कोण स्वर्गार वयतली तर? आतां म्हणटा बायबल सांगता बऱ्यो कोडण्यो आमचे बांचिरा भाशेन आमी बरें केल्यारूय स्वर्गार वयची ना. आतां खंय स्वर्गार वयतली आमी? आं Luke 10:20 19:20 वाचया आमी. लूक पळोवया आमी कशी स्वर्गार वयतली ती. लूक 10:19-20 वाचून पळोवया. Behold, I give unto you power and tread on serpents and scorpions and over all power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice, but that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. आमकां म्हणटा पयलीं म्हणटा आमकां सगळी पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्या न्ही देवान. चलपाचें चलपाक वेचूचें चलपाक आमकां कांयच वायट करूं जावचें ना कोणाच्यानूच. खंयचेच शक्तीन देवसानाचे शक्तीन दुस्मानाचे शक्तीन आमकां कांयच वायट करूंक जावचें ना म्हणटा. आनी कितेंच आमकां हर्ट वायट जावचें ना. आनी म्हणटा स्टँडींग आतां तुमी म्हणटा खोशी जावं नाका की तुमचे हे देवसार आमकां आयकता म्हणून. पूण तुमी खोशी जायात संतोश भरीत जायात कित्याक तुमचें नांव स्वर्गार बरयलेलें आसा. आमी स्वर्गार कशी पावतली? बरयल्लें ना तें स्वत मानतली तेन्नाच आमी स्वर्गार वयतली. कित्याक लोक नरकान वयता? पातकाक लागून. नरकान कित्याक वयता? आं कित्याक नरकान वयता? ती स्वत मानिना देवान कितें बरयलां उतर. अनबिलीव. देवान बरयलां न्हू आमची नांवां स्वर्गार बरयलां म्हणून. आमी जर स्वत मानता आमी स्वर्गार पावली न्हू. आनी ती कोण स्वत मानिना ती नरकान पावली न्हू. हां हां आमी खोशी जावंक जाय म्हणटा. आमी खोशी आसा? पळोवया हांगा उबी रावन येवन पळोवया कितली खोशी आहा ती. आमचें नांव स्वर्गार बरयलां म्हणून. आमी संवसारान देवाक वचून येयल्या आमी देवा कडसून वचोंक जायी स्वर्गारूच वचोंक जायी. आमी खोशी जावंक जायी आमचें नांव स्वर्गार बरयलेलें आसा म्हणून आमी स्वर्गार पावली बरयलें आहा म्हणचे गो. हां तो म्हणटा न्हू आमकां रिजॉयस म्हणटा. संतोश भरीत जायात म्हणटा न्हू. तुमचें नांव स्वर्गार बरयलेलें आसा. आमी ऑलरेडी स्वर्गार पावले. आमी जर आमी स्वत मानता हे देवाच्या उतराचे जाल्यार आमी स्वर्गार पावली. आमचे बऱ्यो कोडण्यो बीन आमकां कांयच करूं शकना. बस पळयात
सोरूप आनी वेंचूळ आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांया तळा मस्तो हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांयच एक तुमकां वायट जावचें ना. तरी पूण देवचा तुमकां खालते जाता म्हणून खोशी जावचे भाशेन तुमची नांवां कित्याक खुशाल जाय आमी. आमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा. आमी स्वर्गार पावली न्हू नांवां बरयलीं जाल्यार पावली आमी. जर आमी स्वत मानता जाल्यारूच पावले आमी. कित्याक लोक नरकान वयता स्वत मानिना हें बरयल्ल्या उतराचेर. पातकाक लागून न्हू. पातकाक लागून जेजू ऑलरेडी पातकाक घेवन खुसार मेलेलो आसा. पातकाक लागून नरकान वयतले आमी. जेजून बरयलेलें हांवें आपणी तुमची पातकां आपणाच्या कुडीचेर घेतलेली आसा. पातकाक लागून वयची ना आमी स्वर्गार नरकान सॉरी. पूण आमी स्वत मानिना जेजून आमची पातकां घेवन खुर्सार मेला आनी आमी स्वत मानिना तेणी आमचें नांव ऑलरेडी स्वर्गार बरयलेलें आसा. कितलो मोग करता आमकां. कितें बरें करच्या पयलींच आमचें नांव स्वर्गार पावलें. खरें न्हू. कितें बरेंपण करच्या पयलीं आमचें नांव स्वर्गार बरयलेलें आसा म्हणटा तो. आमी कितली खोशी जावंक जाय. आमी उडक्यो मारूंक जाय आमच्या स्वर्गार नांव बरयलां म्हणून न्हू. हां आमकां कित्याक खबर ना. होसिया 4:6 कितें सांगता. लॅक ऑफ नॉलेज. देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी कोणी कितें सांगलेलें आयकता. हो हांव नरकान वयतलें हांवें वायट केलां म्हणून हांव नरकान वयतलीं गो. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना. एक सोबीत तरणाटें भुरगें आसलें. सोबीत बरें दिसतालें. ताका कोणी सांगलें खंय एक पातक केलें मुगो तूं आतां नरकान. तूं कितलेंय बरें केलें तूं आतां पातक केलें. ते म्हणलें कित्याक तेणी केलें ताका देवाच्या उतराची समजणी नासली. आनी ते म्हण लागले एक पातक केल्यार स्वर्गार वयतलें. आज सगळीं पातकां करया संवसारान. नायट क्लब सगळे वचपाक लागले. सगळे म्हणटा वायट. ताका तेच्या आवयन येलें देवाच्या उतराक खंय खंय. आनी आमचे न्यू क्रिएशनान आमी यूथ रिट्रीट आसताले तेन्ना आमी कितें म्हणटालीं तुमी तुमचे मोगाची कोण वायट रस्त्यान वयता मोगाची कोण हांगा येता बसता एक विजन करा. हांगा येता बसता देवाचें उतर आयकता आनी ते देवाचें उतर तांकां सेट फ्री करता. तेजो मामा येतालो रिट्रीटाक. तेज्या मामान आपले बच्चेचें विजन केलें. ते बसता देवाचें उतर आयकता आनी सुटका जाता. पयलीं येता म्हूण सांगलें आनी मागीर म्हणलें जशें दीस लागीं पावता येयना म्हणलें. आपूण आतां खंय तरी देवाचें उतर आयकून येयला. तो तरी तेणी होप सोडूंक ना. तो आपणाच्या विजनाचेर देवाक हात घालून ते बसता म्हणजे बसता. मागीर ते कितें वाजोवन कशें येयलें तेणी 1 Peter 2:24 आयकलें. जेजून आमची पातकां आपल्या खुर्साचेर घेवन मेला. आतां ताका कितें समजणी आसली एक पातक केल्यार नरकान. म्हणून तेणी सगळीं पातकां. मागीर तेचे जेन्ना ताका हें सत कळून येयलें की जेजून म्हाजी पातकां खुर्सार घेवन मेला. हांव आतां पातकी ना. आनी तरी मातशें हें आसलें म्हणटा आपणाक. पूण ब्रदरीन ताका सांगलें कोणाचें शोल्डर पेन आसा तेज्या फुडल्यान तेजें मागणें कर म्हूण सांगलें. आनी तेजी शोल्डर पेन गेली. तेजे मनान येयलें हांव जर पातकी आसलें तेजी शोल्डर पेन वयची नासली. आनी तेन्नाच्यान तेणी जिवीत बदल्लें. तो वायट बूक जाणा 4 प्रेयर तेणी बाहेर केली रुमानूच रावून. बापूय तेजो सोरो पियेतालो. तेणी बापायक एक प्रिचर ताका कोणूच कितें म्हणचो ना. पयलीं कितें कितें उलयत आसतना आमी रावताले. आतां म्हणटा तो येयलो म्हणटकूच म्हणटा आपूण तेजे येयलो सोरो पिवन मेळलो बूट बीन काडटालो आनी बरें करतालो. आवयक बीन तो प्रिचर आनी तेज्या पासत उस्क्या भाजीचे मागणें रोखडोच 2-3 म्हयन्या भितर तेणी सोरो सोडलो. म्हणजे आमी कित्याक सांगता म्हणटा होसिया 4:6
आमी कित्याक सांडटा फक्त देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सांडलेली आसा. कित्याक जाला सुमूर्तीची म्हणजे देवाच्या उतराची वळख ना म्हणून म्हज्या पोरजेची म्हज्या भुरग्यांची निसंटन जाला. सांडल्या आमी सांडलेली आतां आमी कितें करता ते पळोवया. 2 Corinthians 4:4 पळोवया आमी. 1:4 कितें करता आमी सांडलेली हे देवाच्या उतराची समजून. आमी म्हणटाली आमी नरकान वयतली, आमी म्हणटाली आमी हें केलां तें केलां आमकां स्वर्ग ना. आमी म्हणटाली कित्याक आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना. कितें म्हणटा who comfort us in all our tribulations that we may have able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. सगळे आमच्या कष्टा दुखीनी तो आमकां धीर दिता. तेच परी आमी देवा कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगळे तरेच्या त्रासान सापडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. जो आमकां धीर मेवला आमच्या कोश्टा दोगदार आमी सांडटाली हे देवाच्या उतराक नासतना समजणी नासतना आमी सांडटाली. देव धीर आमकां देवान दिला. जो देवाच्या उतराचे धीर आमकां कम्फर्ट दिला तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जावो तरेतरेच्या त्रासान आसलेल्या मनशाक. आतां आमी कितें करता जो आमकां धीर मेवला जो आमकां देवान कम्फर्ट दिला आमच्या त्रासान तोच आमी दुसऱ्याच्या त्रासान तांकां भायर काडपाक तोच कम्फर्ट तोच धीर आमी दिता. आमचें काम कितें आतां आमी हांगा येवन कितें करपाचें जो आमकां धीर जो आमकां देवाच्या उतरान घटाय मेवला ज्या देवाच्या उतरान आमकां सुटका मेवला तेंच उतर आमी दुसऱ्यांक कम्फर्ट दिवंक जाय. जशें बाप आमकां जसो बाप आमकां क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टांनी भरपूर वांटो दिता तशेंच तो आमकां क्रिस्ता उद्देशी भरपूर धीरूय दिता. जेन्ना तूं दुसऱ्यांक धीर दिवंक वयता तेन्ना तुका देव आनिकूय धीर दिता. कळटा आमकां धीर मेवला जो कम्फर्ट मेवला आमकां तो दुसऱ्यांक आमी दिवपाक जावो. आमकां मेवला कम्फर्ट आमकां मेवला म्हणून आमी दुसऱ्यांक दिवंक वयता. हे देवाच्या उतरान आमकां सुटका मेवला. आमच्या प्रॉब्लेमाच्या वेळार आमच्या कश्टाच्या वेळार हे आमकां देवाच्या उतरान सुटका दिल्या तेच देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता. त्याच उतरा वयल्यान तांकां भायर सरपाक जाय ते कश्टा तरेतरेचे आमी पळयता तरेतरेच्या दुयेंसांतले लोकांक कम्फर्ट मेळटा. जेन्ना आमी आमची घोवायकी जावं हे देवाचें उतर खंय आसा तें सांगता तेन्नाच आमकां तांकां सुटका मेळटा. कित्याक आमकां धीर मेवला तोच धीर आमी दुसऱ्यांक दिवंक वयता न्हू. आमचें एकूच काम आसलें जेजूशी येवन कोण खाली हालीन गेले बायबलान आसा जेजू कडेन कोण येयल्ली खाली हातीन गेल्या सगळ्यांक धीर मेवला आनी तांच्या कोश्टा दोगडां तोच धीर घेवन आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय आसलो. पूण आमी कितें केलां म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हजें काम म्हाका टायम ना हांव बरी जालें पुरो दुसऱ्याचें कोणाक न्हू कोणाक पडलां. देव म्हणटा तुमकां धीर जो तुमच्या कश्टांनी मेवला तो दुसऱ्यांक तुमी दिवपाक जावो. तो
केन्ना दुसऱ्याक भलायकी मेळटली न्हू, जिवीत मेळटलें जे जेजू दिवंक येयला, सुभामपणाचें जिवीत. जर आमकां कम्फर्ट मेळ्ळा तो आमीच घेवन रावला जाल्यार दुसऱ्यांक कसो मेळटलो. आनी देव म्हणटा प्रिचींग, देवाचें उतर परगट करतना सल्वेशन, सुटका मेळटा म्हणटा. ताका लागून तेणी सांगलां देवाचें उतर परगटा म्हूण संवसाराक वचून. कित्याक तें परगटतनाच तुका जाय तशें दुयेंसांतले भायर सरोंक जाता. एक दीस सोलापूर ते मराठी प्रिचींग करताली. एक भयण आसली, हांव तिका पळयताली, दोळ्यां वत्तालें तिचे. आनी जेन्ना आमचें मागणें काबार आयकतानाच तिजे न्हू मदींच दोळे हे जाले. म्हाका पळयतात म्हण सांगता तिका विचार म्हणून. हांवें विसरूंक ना. हांव प्रिचींग करीत रावलें, शॉर्ट टायम आसलो. आनी मागीर प्रिचींग करून येवन जेवन बीन परत येयले. ते म्हाजे कडेन येयले, तिची आवय घेवन येयली तिच्या चेडवाक. हांवें हेजेर प्रे कर म्हळें दोळे. हांवें म्हणलें तें ऑलरेडी हील जाला. ताका विचार देवाचें उतर आयकतना तें हील जावंक नाका म्हणून. ते हय म्हणून लागले. दुयांनी दुखां वतालीं, कितले 4-5 दीस जाले, तेन्ना देवाचें उतर आयकतालीं, तेन्नाच दुखां आपणाची हे जाल्या. हांवें म्हणलें म्हाका तेन्नाच तुका विचारूंक ना, पूण म्हाका म्हणलें कळ्ळें तुजें हें जालां म्हणून. तें सांगूंक लागलें आवयक. म्हणजे जेन्ना देवाचें उतर परगटतनाच सुटका मेळटा मनशाक. ताका लागून जेजू म्हणटा देवाचें उतर परगटात. जेजू म्हणटा तुमकां जे धीर मेळ्ळा तो दुसऱ्यांक दियात. दिवपाक जाय न्हू आमी आमची गोवायकी सांगपाक जाय. आमी प्रवचन करूंक वयता पयलींच. म्हाजे पळय त्या जाग्याचेर वचत म्हाजें जिवीत बदल्लां. हांव अशी आसली तशी जाली. समजता एकूच म्हाजी जेन्ना लॉकडावनाचेर कॉन्फरन्स क्लास आसलो न्हू, एकूच भयणीन म्हाका कितली मागे आसली अशी हेजेर कॉन्फरन्स क्लासीचेर आसली लोक, पूण एकूच भयण देवाचें उतर आयकतना तिणी न्हू म्हाका माग बसून म्हूण सांगूंक ना. तिका दोळ्यांनी दिसनासलें, तिच्या पांयांनी चलोवंक जायनासलें. जेन्ना आमी ऑनलायन प्रिचींग करताले तिका, तिणी एक दीस आपूण बाय टेस्टिमनी थांबलाली आनी ती म्हाका सांगताली बाय तुजो नंबर दिता, एका नंबर दिता तेका नंबर दिता. म्हाका खबर नासली कित्याक नंबर दिता तो. ती देवाचें उतर आयकतना तिका दिश्टी पडलें. दोतोरान सांगलेलें ऑपरेशन कर म्हणून. मागीर ती चलपाक लागली. मागीर कितें जालें, शेजाऱ्यां जी पळयताली तिका न्हू, आगे तूं कशी बरी जाली घरान, तूं कशी बरी जाली. ती गोवायकी सांगताली आपूण देवाचें उतर फोनाचेर आयकता. आनी ती मागीर म्हणटाली म्हाका आयकोंक जाय, तूं दी म्हजो नंबर. म्हाका मागीर फोन करताली ती, तुका तुजो फोन नंबर दिवंक हे भयणीक हे भावाक. हांव म्हणटाली दी. आनी एक काम कर तांकांच सांग कोण कळटा तांकां कॉन्फरन्स क्लासीन 5 जाणांक जॉयन कर म्हणून. कितें गोवायकी न्हू, कितें तिका लोकांक ड्रॉ जाला तिची पेखोणी न्हू न्हू. तिणी प्रवचन केलें, जेजूचें सांगलें बायबलांतलें. ती म्हाका दिसता तिणी कितलीच तरी फोन तिचे आसतालेच म्हाका, तिचे सोयऱ्यांचे कोणाचे फोन आसताले. उडवी काय न्हू, आमी आमची गोवायकी सांगपाक जाय. जेजूक आमी आमची गोवायकी, लोकांक आमी गोवायकी सांगूंक जाय. जेजूचें प्रवचन करूंक वयता आमी. हांव त्या जाग्याचेर वचून कितें जालें म्हजें, आनी हांव जाणा जेजू 100% पेखोणी दिता. तेजी डिजायरूच आमकां पेखोणी दिवपाची, तेजी खोशी आमकां पेखोणी दिवपाची, पूण ती पेखोणी आमकां सांबाळूंक जाय. ती पेखोणी घेतली म्हणटकूच आमकां पुरो न्हू, पूण आमकां सांबाळूंक जाय. जेजू रोखडोच पेखोणी दिता. तेजी डिजायर तो म्हणटा न्हू हांव बरेंपण नाचतांक दिवंक येवंक ना म्हणटा न्हू देव स्पिडान. साश्णी खरें देवाची वळख मेळून. काल एक हांव टेस्टिमनी आयकताली, लास्ट टेस्टिमनी सांगता. एक अशी रस्त्याचेर ती तिचो घोवूय रस्त्याचेर कचरो भरताले आनी ती भरताली दोगांय रस्त्याचेर. आनी तेंची भुरगीं एवरी इयर मरताली.
3 जाणां भुरगीं मेली. मागीर कोणी तरी तांकां चर्चीन म्हणटा देवाचें उतर आयकूंक गेले. आयकोता आयकोता देवाचें उतर भुरगे जाले. मागीर कितें जाता भुरगे जाले म्हणटकूच मागीर चर्चीन वचपाचें सोडलें. म्हणजे देवाचें उतर आयकपाचें सोडलें. परत प्रेग्नंट जाली. भुरगे परत मेले. आतां 5वें भुरगें मेलें. 4थें भुरगें आसा. मागीर तिका कळोन येयलें मातशें आपणाचें लायफ. मागीर तेंच्यांनी जेजूक जिवीत भेटयलें. मागीर कंटिन्यू केलें. तेन्ना तिका 6वो चेडो जालो. आनी 6वो चेडोच ही टेस्टिमनी दितालो. तो आतां हें घालता गिटार बीन गायता सॉंग्स म्हणटा सगळ्याक जेजूची. कंटिन्यू आसूंक जाय. आमी कितें करता येयली मेवलें म्हणटकूच टाटा बाय बाय न्हू मागीर मेवया. एक जेजूक आमी एक पोसोरपाक जाणा पोसोरकार शॉपकिपर तसो केला न्हू आमी जेजूक. केन्ना आमकां साकर जाय जाल्यार गेली पोसऱ्यार हाडली. तसोच जेजूक आमकां केन्ना गरज जाल्यार आमी जेजू कडेन गेली. मागीर टाटा आमचें लायफ तयार जाला न्हू. हां जाणा. सो आमी जेजूच्या उतरान कंटिन्यू रावल्यारूच आमकां देवाचें जिवीत मेळटलें. जेजू दिवंक येयला सुबामपणाचें जिवीत. तेन्ना आमचो चोरयेन सगळें व्हरता. पयलें तिचे चोरयेन भुरगीं येयलीं सगळीं. हां समजता. सो आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. आं जंय देवाच्या उतराची परगोटणी जाता युट्यूबाचेर सारकें देवाच्या उतराची समजून येता ते टिचिंगान आमी कंटिन्यू आसूंक जाय. तेन्नाच आमी जिवीत जेजू म्हणटा आपूण सुबामपणाचें जिवीत दिवंक येयला. कितेंच उणें नासलेलें जिवीत आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटलें. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. उबी रावया आमी. सुरकीच्या बापा आमी तुका आर्गान दिन वाजता ह्याच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुजे शिकवणी पासत जेजू. तूं सदांच तयार आसा तुजी शिकवण दिवपाक आनी आमकां स्वतंत्र करपाक. तुजी एकूच डिजायर आमकां सगळ्यांक बरेपणाचें जिवीत जशें आमच्या आवय बापायची डिजायर आपली भुरगीं बरी आसची तशी तुजी डिजायर आमकां बरेपण दिवपाची. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी संतोश बरी जाता खुशाल जाता. कित्याक आमकां कळोन येयला तुवें आमचें नांव ऑलरेडी कितें बरें करच्या पयलींच स्वर्गार बरयलेलें आसा म्हणून. आमी स्वर्गार पावले म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू तुजे शिकवणे खातीर. आनी तूं म्हणटा तुजें उतर आमी सारकें चोत्रायेन चित दिवन आयकूंक जाय. दोळ्या मुखार धरून जाय काळजान बागलूंक जाय. तेन्नाच आमकां जेजू जें जिवीत दिवंक येयला तें जिवीत मेळटा म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता जेजू. तूं जे आदारा वरवीं मनशाचें रिलेशन तुटलेलें तें तूं जोडूंक येयला म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां ह्या संवसाराचेर कशें रात चलोवंक जाय तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां शिकयत आसा म्हणून तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां सगळी पावर एंड ऑथॉरिटी दिलेली आसा. आमकां कितेंच वायट जावचें ना ह्या संवसारान. आनी तूं म्हणटा एकूच उतर पुरो आमकां पेखोणी मेळच्याक. आमी कांय एग्जाम्पल दाखयलेले पासत अब्रामाचे 12 वर्साचे उसुरीचे ते पासत जेजू आमकां एकूच बासवणी पळोवं आमच्या जिवितांत पेखोणी हाडपाक बरेपण हाडपाक जेजूक जाय तसलें जिवीत हाडपाक. त्या पासत जेजू तुका आमी वखाणटा सगळे बरेपणा पासत सगळे आनीक जी शिकवण जातली ते शिकवणे पासत आदी फुडेंच वखाणटा. कित्याक तूंच उलयतलो आनी तूंच जण एकल्याक स्वतंत्र करता म्हणून तुका आर्गां दिता. आमकां जशें देवाच्या उतराची परगोटणी जाता जाल्यार तेजो सगळ्यांक पेखोणी मेवल्या म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. सगळ्यांक शांती मेवल्या देवाच्या उतराचे वळख मेवल्या आनीक दीप म्हणून तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता सगळे तुज्या आयच्या दिसा जेजू सगळ्या भाव भयणाची परगोडटा तेंच्या तोंडांसून तूंच उलयता म्हणून तुका आर्गां दिता. आनी ह्या फुडें तूंच उलयतलो म्हणून तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता जेजू हें होनरा पासत जें घर आमकां तुजें उतर परगोटूंक दिलां तेच्या पासत तेका तूं जायत्याच आशिर्वादान मोगान भरलेल्या पासत आदी फुडेंच तुका आर्गां दिता जेजू. जशें आमकां जायतीं घरां देवाचें उतर परगोटूंक दिलेलें तेंच्याय पासत तेंच्याय फॅमिलीचेर सगळीं देवाच्या उतरान रिगलेलीं आसा आनी तेंचेर भरपूर आशिर्वाद देंवलेले म्हणून तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट आमकां जो जेसेलमाचेर आदार येता
तेंचेर तूं भरपूर आशिर्वाद वतयला म्हण तुका आर्गायता जेजू जी जेसेला वावुरता टीम मेंबरां वॉलंटियर जायते प्रिचींग आनी हें करूंक हांगा थंय तेंचेरूय तेंकाय तुवें सारकें सुरक्षा कवच दिलेलें आसा आनी बरे भशेन वयता आनी बरे भशेन येता म्हण तुका आर्गायता ब्रदर जॉन्सन तेजी फॅमिली पासून देवाच्या उतरान रिगलेली आसा तुका आर्गायता तेजी सुवातेर आहा ताका सुरक्षा कवच बरें आनी देवाच्या उतरान आनीक वाडटा म्हण तुका आर्गायता आनी सगळ्यांक तो उलयतना देवाच्या उतराचेर सगळीं स्वतंत्र जाता म्हणून तुका आर्गायता तेजी सावळीत पडल्यार जेजू तशें पिटरा भाशेन तें एनॉयटींग ताका दिलेल्या पासत तुका आर्गायता जेजू तुका आर्गायता हें जेवण रांदलेल्या पासत ह्या जेवणान रांदलेलें तेंच्या हातीन तेंच्या ब्लेसिंगान सगळो आदार येयलेल्या पासत तेंकाय बी आशिर्वाद तेंच्या भुरग्या भावाचेर भरपूर आशिर्वाद वतयलेल्या पासत तुका आर्गायता दिन वाजता आनी हें जेवण तुवें बदल्लाय तुजें मांस आनी रगत म्हणून तुका आमी वखाणटा हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुज्या भितर जियेता